जे भाशेन आमी तुजें उतर आयकलां जेजू, तुजे बरयलेल्या उतरांतल्यान, पवित्र पुस्तकांतल्यान, बापाचो मोगाचो पूत आसलोय तूं आनी सदां सदांकाल तूं आसाय. आमच्या पासत तूं आयलो ह्या संवसारान आमच्या पातकाचें फारीकपण, आमच्या वायटाचें फारीकपण, आमचे चुकीचें फारीकपण, आमच्या फोटीचें फारीकपण, आमच्या पातकी स्वयंबाचें फारीकपण तुवें दिलें जेजू. आयज आमी ह्या सुवातीचेर एकठांय जाल्या तुजें उतर जाणा जावंक, कित्याक तुजें उतर जावन आसा सोत, तुजें उतर जावन आसा जिवीत, जें सासणीक जिवीत, आनी तुजें उतर जावन आसा ती वाट आमकां बापा सोरशी पावयता. जेजू, ह्या वेळार तूं आमच्या मदें हाजीर आसाय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. कित्याक तुजें उतर सांगता दोगां वा तेगां तुज्या नांवान जेन्ना एकठांय जाता तूं तांचे मदें हाजीर आसाय म्हूण. आनी तूं ह्या वेळार आमच्या मदें हाजीर आसा म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता आनी तुका आमी दिनवासता जेजू, आनी तुका आमी आर्गां दिता. दोळे बंद करून जेजूक त्या खुर्सार पळयात. तो पातकाचो खुरीस जो जेजून 12 दीक खुरीस, आमचो खुरीस आपल्या खांदार ताणें उबारलो आनी त्या खुर्सार ताका खिळायलो. तुजें आनी म्हजें पातक ताणें त्या खुर्सार घेतलें. त्या जेजूक सगलीं जाणां दोळे बंद करून कल्पना कर, ते खुर्सार तो जेजू उमकळटा आनी तुमकां एक एकल्याक तुमचें नांव घेवन सांगता, तुज्या पातकाचो 12 दीक खुरीस आयज हांवें घेतला कित्याक तुका आनीक भार नाका म्हूण. आनी त्या सुभामपणाचें जिवीत तुका फावो जावपा पासत जेजून तें वजन आपणें घेतलें. कसलेंय तें वजन तुमचें जावं दी तुमच्या जिविताचें, कसली ती आडखोळ जावं दी तुमच्या जिविताची, ह्याच वेळार ती जेजून काडून आपणाच्या खांदार घेवन ते खुर्सार ताणें तें खिळायलें म्हूण भावार्थान सोत मानात. कसलेंय तें प्रॉब्लम तुमचें आसूं दी, कसलेंय तें तुमच्या जिविताचें एक नाकारणी आसूं दी, एक रिजेक्शन, संवसारांतल्यान आमकां लोकांनी आमकां नाकारल्या, आमच्या घरच्यांनी आमकां नाकारला, हे सगळी नाकारणी जेजून त्या खुर्सार खिळायल्या म्हूण भावार्थान सोत मानात. आनी ह्या वेळार जेजू तुमकां एक एकल्याक वेंगयता. ह्या वेळार जेजू तुमकां एक एकल्याक म्हणटा हांव तुजो मोग करता. आनी त्या मोगा पासत हांवें तो खुरीस घेतला म्हूण जेजू तुमकां एक एकल्याक सांगता. The Lord is speaking to you right now. He has taken all your burden on that cross. तुज्या काळजाचे उस्के खोती उणेपण सगळें जेजून त्या खुर्सार खिळायला. जे भाशेन आमी उतर आयकलां, चोर येता चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी इबाड करूंक. घोडेक आयज आमच्या जिवितान सैतानान सगळें चोरून व्हेलां, जिवेशी मारला आनी इबाड केलां. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता जेजू आयलो जिवीत दिवंक, सुभामपणाचें जिवीत. आनी आयज तें सुभामपणाचें जिवीत ताच्या उतरांतल्यान आमकां फावो जाला. आनी तेंच उतर जाणा जावपाक देवान आयज आमकां हांगा एकठांय केल्या. ही शिकवण सुरू जावचे आदीं आमी आख्खें आमचें काळीज मन जेजूक उबारया, आख्खें आमचें ध्यान ताच्या उतराचेर आमी घालया. उस्के खोती आवंडे ताच्या हातान समोर पळोवया आनी की ल्हानविकायेन बसून आमी ताचें उतर आयकोया. तो आमचे कडेन जायतें उलोवंक सोदता, जायतें ताणें उलयलां आपल्या उतरांतल्यान. आमी आमचें काळीज मन तयार करया तेजो ताळो आयकोंक आनी तेज्या उतरा प्रमाणे जिवंक. देवान बासायलेल्यो बासावण्यो आमच्या जिवितान घडोवन येतल्यो जाल्यार आमी फकत उलोवचें देवाचें उतर. कोणें कितें केलां तें आमकां नाका, पूण आमकां जाय जेजून कितें केलां तें उलोवचें. जेजून जें सॅक्रिफीस केलां, जेजून जें आपलें रगत वारयलां तें उलोवचें.
जेन्ना देवान जोशुआ गिंचून काडलो ते बासायलेले सुवातीचेर पावंक देवान 2 आज्ञा ताका दिली. पयली जावन आसली, म्हजें उतर तुज्या तोंडांतल्यान पयस सोरो नये आनी म्हज्या उतराचेर तुजो नियाळ आसूनी दीस आनी रात. दीस आनी रात ह्या उतराचेर आमचो नियाळ जावपा सारको पवित्र आत्म्याचो आमी एके भाशेन आदार मागोया आनी ताणें दिला म्हूण भावार्थान सोत मानया. स्वर्गींच्या बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. ह्या रेतीरा पासत वो रेतीचें आयज आमकां फावो केल्या आनी जी कोण ह्या सुवातीचेर आयज हाजीर आसा, कोण आमकां ऑनलायन पळयता, कोण हेज्या फुडें पळयतलीं, तांकां सगल्यांक तुवें इचून काडल्या हें उतर आयकोंक आनी ह्या उतरांतल्यान वाडोंक म्हूण आमी सोत मानता बापा. आनी सगल्यांक एक एकल्याक तुवें जी कोण जेजूचेर बावार्थ ठेवता तांकां तुवें आशिर्वादीक केल्या. तुज्या आशिर्वादान तुवें एक एकल्याक बोल्ला आनी तो आशिर्वाद आमच्या जिवितान आमी अणभव करूंक तुजी कृपा, तुजें बोळ तुवें आमकां दिलां पवित्र आत्म्या उदेशी म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. पवित्र आत्म्या ही शिकोवन फुडें व्हरचे आदीं तुका आमी उलो मारता. तूं सांबाळून घे ही शिकोवन. तूं जाणा आमच्या एक एकल्याच्या काळजाचे आवंडे आनी आमच्या काळजाच्या आवंड्या प्रमाणे, चिंतना प्रमाणे, हुस्क्या प्रमाणे तूं आमकां तुज्या उतरांतल्यान घोटाय दिता म्हूण आमी तुका आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणी दिता. कसलेंच अनबिलिवींग ओत्मो हांगासर आसा, कसलेंच डिस्टर्बनाचो ओत्मो हांगासर आसा, जेजूच्या नांवान हांव अधिकार घेता त्या ओत्म्याचेर, मेळ्या ओत्म्याचेर आनी बांदता ताका जेजूच्या नांवान आनी पयस सुवातीचेर दोरयांत, खोलायेन त्या दोरयांत उडयता जेजूच्या नांवान. पयत ओत्म्या, Holy Spirit, you take complete control of this session. Jesus, we believe that your presence is over here. Father, we believe that you are hearing us out. आमी सोत मानता बापा, तूं आमचें उतर आयकोता म्हूण. जेजू तूं हांगा हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता आनी पयत आत्मा तूं आमकां आदार दिता ह्या वेळार म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. बसूया सगळीं. हालेलुया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dal power. Na? Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dal also protein, no? Yes or no? Power asankut jay. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. ओके, सकाळीं आमी पयलें सेशन आमचें जालें, बरे भशेन आमी उतर आयकलें. जेजून आमच्या बसत कितें केलां तें पळयलें आमी. वय वना चोराची खबर आयकल्या, चोर येता सगळें पाड करूंक. पूण बरी खबर कितें आसा? जेजू आयलो जिवीत, सुबामपणीचें जिवीत दिवंक. बरी खबर. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो जेजूक कित्याक येवचो पडलो? ओके, जेजू कोण? जेजू कोण आई? सोडवणदार. जेजू कोण? सोडवणदार. सोडवणदाराची गरज आमकां केन्ना जाय पडटा? सोडवणदाराची गरज केन्ना आसता? एक मनीस उदकान पडला आनी बुसकळटा, कोण जाय ताका? एक मनीस वयर बसला, सोडवणदार ओ दॅट लायफ गार्ड? एक मनीस उदकान पडला आनी बुसकळटा, कोण जाय? लायफ गार्ड. एक मनीस बेश्टो धोडेर बसला, लायफ गार्डाची गरज ताका? सुक्यार बसला रेर, लायफ गार्ड जाय? नाका. दर्यान पडला जाल्यार, स्विमींग येना जाल्यार कितें जाय? लायफ गार्ड जाय. म्हणजे कितें? सोडवणदार कित्याक जाय पडलो? आकांताक सांपडलेल्यांक सोडवण करपाक सोडवणदाराची गरज. म्हणजे कितें? आमी आकांताक सांपडलेली? वय वो ना? सांपडलेली. कसलो तो आकांत आसलो काय आमचेर? पातकाचो. खुशालकायेन फळ खाल्लें. वय वो ना? बरी भंय. इट वॉज प्लिजींग टू हर आयज. देवाचें उतर म्हणटा तिच्या दोळ्यांनी गसगसलें म्हणटा तें फळ. वय वो ना? येस ओ नो? येस. सो शी वॉज हॅपी सीईंग दॅट फ्रूट एंड देन शी सेड, ओ आय विल बी लायक गॉड, लेट मी गो एंड ईट. हांव देवा भशेन जातली. तें फळ जें देवान म्हणलेलें कांय नाका, तें फळ पळोवन कितें जालें एवेक? तायणी. पूण तिणें ती तायणी म्हूण घेवंक ना पयले पावटीक. तिका कितें दिसलें तें सुरवातेक? प्लेजर. बरें बरें फळ.
समजता बरे फळ दिश्टी पडले दोळ्यांक वचोन खावया कित्याक खाल्ले जाल्यार कितें सांगलेलें फ्रेंड आयलोलो न्हू तिजो कानान उतरां घालूंक कोण तो ताका लागून आमी बरो चतूर रावंक जाय कोणाक आमी फ्रेंडां दवरता फ्रेंडां कसलीं उतरां उलयता कितें आमकां सांगता कितें आमी आयकता कितें आमी आमच्या काळजान बाळगून घेता चतूर आसपाक जाय आमी वी हॅव टू बी व्हेरी विजिलंट वय ना हां फ्रेंड आयलो आनी कितें सांगलें फ्रेंड आयलो आनी कितें सांगलें ओके 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 फ्रेंडाचे मागीर पळोवया सुरवातेक देवान जेन्ना मनशाक रोचलो आदावांक रोचलो आनी आज्ञा कोणाक दिली आदावांक पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा आज्ञा आदावांक दिलेली एवेक न्हय कित्याक जेन्ना आज्ञा दिला तेन्ना पवित्र पुस्तकाचेर बरयलेलें हा एवेक करूंक पासून नासलेली समजता द वुमन वॉज नॉट क्रिएटेड सो जेन्ना आदावांक आज्ञा दिली सगलें खा जे बागेन हा गार्डनान आहा तें सगलें खा म्हूण सांगलें आई तूं जाणा आदाव आनी एव आयकला केन्ना आं आदाव म्हणजे सुरवातेक जेन्ना देवान संवसार केलो तेन्ना एका मनशाक रचलो एक मनीस केलो ताका नांव दिलें आदाव ओके तेजें नांव आदाव आनी तेजी सायडीची बोर काडून बायलेक तयार केली आनी तिचें नांव दिलें एव म्हूण नांव दिलें हें देवान सुरवातेक केलां आनी तेंच्या उद्देशी आमी जल्माक आयलीं मागीर अशें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां कळ्ळें तुका सुरवातेक मनशाक जो रचलेलो तो जावन आसलो आदाव आनी आदावाच्या उद्देशी मागीर आमी जल्माक आयल्या उदाहरण सांगू आतां आमी म्हणटा आसतले आदाव कितले वर्सां फाटलो करेक्ट न्हू ओके हांव जल्माच्या आदीं हांव कोणाच्या कुसव्यान बी कशें जावन आसलें आदावाच्या काय म्हज्या पेरंट्साच्या आं म्हाजी आवय आनी बापूय कोणाच्या कुसव्यांत आसले तेज्या आवय बापायच्या तेजी आवय बापूय कोणाच्या कुसव्यांत आसले तेज्या सो तेज्या जावन फायनली कोणाच्या आसले आदावाच्या समजलें आतां आमी कशी आदावाच्या कुसव्यांत आसली ती बी तें समजलें ओके सो आमी सुरवातेक आदावाच्या उद्देशी आमी जल्माक आयल्या समजलें सो आतां जेन्ना देवान एका मनशाक केलो त्या मनशाक सांगलें एक बाग आसली गार्डन आसलें गार्डनान सगळे तरेचे फळां लायलीं फळां आनी देवान कितें सांगलें आदावांक त्या मनशाक सगळीं फळां खा सगळें तुजें पूण त्या गार्डनान मदले सुवातीचेर एक झाड आसा तेजें खायनाका आतां आमकां लेट्स से उदाहरण घेवया आमी 50 झाडां आहा ओके 50 झाडांक बरीं बरीं फ्रुटां जाता आनी 51 जे 50 आनी 51 इज वॉट 51 ओके 51 जे झाड आहा त्या झाडाचें फळ खायनाका म्हणलां आतां आमकां 50 झाडाचें खा म्हणलां एका नाका म्हणलां जाल्यार आमी धादोशी आसूंक नाका 50 वय ना वॉट इज ग्रेटर 50 ऑर द 1 50 इज ग्रेटर न्हू सो आमी कित्यान संतुश्ट आसपाक जाय आसलेली 50 न्हू ओ सगळें दिलां खा म्हणलां हे डिफरंट कायंड्स तरेची फळां हें खा तें खा सगळें खा आमी फूल न्हू फॉर द होल डे फॉर एवरी डे सारकें समजता सगळ्या झाडाचें खा म्हणलां खावन जेवन दादोशी एकाच झाडाचें खायनाका म्हणलेलें आतां कोण फ्रेंड येता आनी कितें म्हणटा हां फ्रेंड येता आनी कितें म्हणटा देवान कितें सांगलां ओके वील गो टू दॅट जेनेसीस लेट्स गो टू जेनेसीस चॅप्टर start from okay we'll go to first 16th verse 2:16 हालेलुया जेमे ना न्हू कोणाक सगळीं सारकी एक्टीव आहा न्हू फ्रेश ओके प्रेज गॉड Okay, I'll read in Konkani first. KJV only keep, huh? Okay. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in the day that you eat thereof you shall surely die. Konkani vasta. तेदना सर्वेस्परान देवून मनशाक आज्ञा घातली कितें घातली मनशाक कितें आज्ञा घातली मनशाक आज्ञा घाली म्हूण बागेंत आसलेल्या सगल्या रुखांची फळां
तुज्यान खावं येता. सगळ्या रुखाची फळां तुज्यान खावं येता. आतां हांव तुमकां हे वाचच्या पयलीं कितें सांगतालें तें पळय बरयलेलें आसा. आसा वो ना? बरयल्लें आहा तेंच सांगता. ओके. सो बागेंत आसलेल्या सगळ्या रुखाची फळां तुज्यान खावं येता, पूण बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दित्या रुखाचें फळ मात खावं नये. सो आतां खावं नये म्हूण एका रुखाचें फळ तांकां सांगलें. सगळे खायात पूण त्या एका रुखाचें तुमी फळ खावं नये, कित्याक ते खाशी त्या दिसा तुमी जियेतली ओ मरतली. कितें सांगलें देवान? त्या रुखाचें फळ तर तुमी खाशी त्या दिसा तुमी आमी मरतात. पूण मरण हा आतां मरण ना आमकां. आसा वो ना? तें मरण कित्याक लागून आयलें? तें सुरवात ह्या बागेंतल्यान जाल्या. आयज तुमकां खबर आसा मनीस कित्याक मरता? देवान कितें म्हणलेलें? तुमी तें फळ खाशात तुमी मरतल्यात. देव कसली खबर करी? ओतम्याच्या मरणाची. पूण ओतम्याच्या मरणाक लागून आमकां कुडीचें मरण फावो जालें. समजलें? आयज आमकां मरण म्हणल्यार कितें चिंतून येता? मरण म्हणजे कितें आई? मरण म्हणल्यार कितें? तूं कितें म्हणटा? मरण आयकोंक ना आमी केन्ना मरण नांव? मरण पळोवंक ना? मनीस मरता तो पळयबो ना? देवान कितें म्हणलेलें? वेन पर्सन डायज दॅट इज डेथ नो. ओत्मो जेन्ना भायर सरता तेन्ना मरण. करेक्ट नो? जेन्ना ह्या कुडींतलो ह्या शरिरांतलो जेन्ना ओत्मो भायर सरता, कूड जिवी काय मेल्ली? जिती हा काय मेली. ह्या कुडीक जिवीत कोण दिता? तो ओत्मो जो भितर आसा पळय तो. पूण ही कूड आमी कितली सांबाळूंक सोदता? कुडी फाटल्यान आमी कितलो टायम वेस्ट करता? स्पेंड करता. आय वूड नॉट से वेस्ट, स्पेंड. सारता कुडी फाटल्यान आमी टायम वेळ सारता. येस ओ नो? कितलो इम्पॉर्टन्स दिता. पूण जेन्ना हो ओत्मो भायर सरत, कूड कित्या कामाची? कितें अर्थ आहा हे कुडीचो मागीर? ना न्हय. पूण आतां देवान सुरवातेक कितें म्हणलें? त्या एका रुखाच्या झाडाचें तर तुमी फळ खाशात तुमी मरतल्यात. सारकें? बरयल्लें आहा? हे पळय 17 वळ आमकां तें सांगता. पूण बऱ्या आनी वायटाच्या जाणवाय दित्या रुखाचें फळ मात तुमी खावं नये, कित्याक ते खाशी त्या दिसा तुमी मरतल्यात. ते खाशी त्या दिसा तुमी मरतल्यात. देवान सारकें स्पश्ट सांगलेलें. पाळपाक नाका आहली आज्ञा? पाळूंक जाय आसली. पूण आतां कितें जाता? ही आज्ञा कोणाक दिलेली? गॉड सेड टू whom? गो टू द 16th verse. And the Lord God commanded the men. देवान दादल्याक सांगलेलें बायलेक करचे आदी. समजता? द कमांड वॉज गिवन टू whom? टू men. हालेलुया. ओके. आतां हांगासर आमी पयलें तें खाशा जाल्यार तुमी शुअरली मरतली म्हूण सांगलेलें. नाव गो टू द 3 chapter. Same, Genesis chapter 3 go. Okay, we'll start from 1. Okay. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made, and he said unto the woman. आज्ञा कोणाक दिलेली? दादल्याक. आज्ञा कोणाक दिलेली? Genesis 2:16. कमांड कोणाक दिलेलो? आज्ञा कोणाक दिलेली? दादल्याक. आतां हो फ्रेंड आयला सिंगाचो, तो आतां कोणा कडेन उलयता? बायले कडेन. ओके. नाव द सर्पंट वॉज मोर सटल देन एनी बीस्ट ऑफ द field which the Lord God had made, and he said unto the woman. Yeah, had God said, you shall not eat of every tree of the garden? कितें म्हणटा तो? सर्वेस्परा देवान रोचलेल्या सगल्या रानवटी जनावरां मदें सोरोप चड शिडूक आसलो. तेणेन बायलेक म्हणलें, बागेंतल्या सगल्या झाडाची फळां खाय नाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें? कितें जाता तो? कोंकणी उलयता हांव? तुमकां सगळ्यांक समजता कोंकणी? ओके. कितें विचारलें ताणें? देवान तुमकां सांगलां खंयच्याच झाडाचें फळ खाय नाका म्हूण. पूण देवान कितें सांगलेलें?
एकूच झाडाचें ताणें मागीर सांगलां. पयलें कितें म्हणलें देवान, सगळ्या झाडाचें फळ तुमी खायात, पूण एकूच झाडाचें खायनाका जे बागेन मोदें आसा पळय तें, जे बऱ्या आनी वायटाचें जाणवायेचें फळ. करेक्ट न्हू? बट बिफोर ही कमांडेड देम द प्रोहिबिशन, जे खायनाका तें मागीर सांगलां, पूण पयलें कितें सांगलां, सगळें खायात म्हूण. सगळें खाया म्हणलेलें, वयव ना. आनी मागीर ताणें कितें म्हणलें, तुमी त्या एका झाडाचें मात खायनाका, तें खायशी जाल्यार तुमी जियेतले. जियेतले? जियेतले? आं, खायशी जाल्यार कितें जातलें? मरतले, वयव ना. सारकें? आतां हो येता नाडपी, आनी नाडपी कितें सांगता, नाडपी म्हणल्यार फ्रेंड म्हणुया, कित्याक नाडपी जाल्यार ती आयकोची नाहली न्हू ताजें. तिणें ताका कितें मानून घेतलो? फ्रेंडाचें आमी आयकना? आं, तिका तर गोमलेलें वो नाडपी जाल्यार ती आयकतली आसली? That's why we have to be very careful. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. He said unto the woman, had God said, you shall not eat of every tree of the garden? देवान खरेंच तुमकां सांगलां, बागेंतल्या सगळ्या झाडांची फळां खाय नाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें? कितें विचारता तो आतां? देवान तुमकां सांगलां खंयच्याच झाडाचें खाय नाका? सैतान जेन्ना नाडूंक येता आमकां, तेन्ना तो डायरेक्ट आपूण नाडपी म्हूण दाखोवन दिना. तो सारको जॅम, बटर, चटणी, स्प्रेड, मॅरिनेशन सगळें घेवन येता. तुका कळचें ना, तुमगेलें ओ जॅम स्वीट, लेट मी ईट. बटर वेरी टेम्पटींग, चीज, लेट मी ईट. करेक्ट नो? एंड आफ्टर ईटिंग यू शॅल शुअरली. सो तो येताना तुमकां बिटर गार्ड घेवन येवचो ना, कोडू वखद घेवन येवचो ना, हे कोडू आमकां नाका. तो कसो येता? इन अ व्हेरी सटल वे. समजता? समजता? ओके. ते भाशेन सैतान जेन्ना सोरपाच्या रुपान जेन्ना सैतान तिका उलोवंक आयलो, ताणें सांगतानाच कशें सांगलें, जें देवाचें उतर आहा तें ताणें ट्विस्ट केलें. उतर देवाचें ताणें आपलीं उतरां घालून बदललें. पूण ती फोट. पूण तेका तर आमकां जिकोन घेवंक जाय. तो कसो जिकोयता, तो कसो आमकां जिकोन घेता? फोटीक स्वताचें मातशें कितें कोटींग लायता आनी आमकां दिता. आनी आमी समजता, बरें. उदाहरण आमी कितें घेवया, लेट्स से आतां कोणीय आमकां बसीन मेवता, आदली फ्रेंडां आसा कोणीय, सारकें? आनी तो फ्रेंड आतां बसला. धर आतां एक कोण आतां आमकां कोण मेवली कितल्या वर्सांनी फ्रेंडां. आतां ते फ्रेंड कितें सांगतले तुका, तुजे फ्रेंड स्कूल टायमाले बसीन तुका मेळ्ळे, ओके? तूं बसीन ट्रॅवल जाता, ओके. स्कुलाचे फ्रेंड आतां सपोज बसीन मेवले, तूं पयलो क्वेश्चन कितें विचारतलें, लगीन जालें गो? ते म्हणटले वय वय जालें जालें, सारकें? पयलो क्वेश्चन आमचो कितें, लगीन जालें वो ना, काजार जालें वो ना, वय वो ना. आफ्टर लॉंग टायम दे आर मिटींग नो, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन वूड बी वेडिंग, काजार जालें, ओके. मागीर तुजी घरची कशी आहा, बरी आहा? तुजे इनलॉज विचारचें ना? तुजी घरांतली इनलॉज, सासूमाय, नणन बरी आहा? तुका बरी करता, बरी आहा? मागीर तुमी आहा गो, आहा बरी. मागीर तूं विचारतलें, तुजी कितें सांगूंक तुका, म्हजी सासूमाय म्हाका लेखीत ना, म्हजी नणन म्हाका रेस्पेद दिना, फ्रेंडान कॉमेंट्स केलें. आतां तूं आयकता फ्रेंडाचे कान फुलोवन, आनी आतां तुज्या मनान कितें जाता, म्हजें सांगया. जाता? तुका आतां कितें दिसता, तूं कांय वायट उलयना, तूं फकत कितें आयकता, यू ओन्ली हियरींग द बॅड थिंग्स, गॉसिप यू आर हियरींग. तूं फकत आयकता तेचे कंप्लेन्स, तें आतां आपणाचे घरचे प्रॉब्लेम सांगता. आनी आतां तुवें पयलें कितें म्हणलां, ना हा ओके हा. आतां तें सांगता सांगता तुका कितें जाता, तें केन्ना बंद जातलें ना, हांव म्हजें स्टार्ट करतलें सांगपाक. वय ना? हें नॅचरली आमकां जाता, संवयचो गूण आमचो, जाता वो जायना? सो आतां तेणें कॉमेंट्स केल्या उपरांत आतां हांव कितें म्हणटा, केन्ना हेजें काबार जावन हांव कॉमेंट्स करता, म्हजें सगलें काडटा भायर, आनी कोण ना सांगपाक न्हू. घोवाकूय सांगो जाल्यार घुम जालो, म्हज्याच घरच्यांचें तूं म्हाका सांगता, सो आय कॅनॉट टेल माय हजबंड ऑल्सो. कॅन बी पॉसिबल? येस ओ नो? जाता न्हू? सो आतां कितें जाता, आतां आमकां तो सैतान म्हणून पयलो दाखोवन दिला तेणेन? ना. तेणें पयलें कितें केलें, म्हाका उजार केलें आयकोंक. आयकता आयकता आतां हांव कसलीं बियां घेता, देवाच्या उतराची ओ वायटाची? वायटाची बियां जेन्ना कानान घेवन काळजान पावयलें, कितें रुजोन येतलें? तुका आतां कसली हें जाता सारकी, कितें म्हणटा तें, हें जाता उर्बा कशी येता सांगपाची, बरें वो वायट? वायट आयकोन तुका बरें सांगूंक येता, वायट येता आयकोंक?
वायट सांगोंक येता आनी आतां तूं आतां चिंता आनी फायनली ते फ्रेंडाचें काबार जालें आतां तूं कमेंट्स करता तुजें म्हाजें तशेंच आहा सेम प्रॉब्लम अशें जाता तशें जाता तशें जाता तें वायट उलयता तूं वायट उलयता तेंय उलयता तुंय उलयता वय ना पूण सुरवात कशी जाली तुवें सुरवात करूंक ना उलोवंक तुवें फकत आयकल्या उपरांत तुवें वायट बियां घेतली आनी एट द सेम टायम आतां तूं कितें घालता वायट उतरां उलोवंक स्टार्ट जाता सेम घडलां हांगा पयलें तिणें कितें आयकलें देवान खरेंच सांगलां खंयच्याच खायनाका कित्याक एका कितें जाय भासाभास जाय कन्वर्सेशन जाय आतां तेणें सैतानान आदावान तर आयकलां सैतानान आयकोंक ना देवान कितें आज्ञा दिल्या ती सैतानान आयकोंक नासलें कितें सांगलां तें आयकोंक ना जाल्यार हे भाशेन विचारपाक कशें जालें तेका खंयच्याच झाडाचें सांगलां करेक्ट न्हू सो आतां जेन्ना देवान जेन्ना सांगलां सैतानान आयकलां बट टू ग्रॅब हर अटेंशन टू ट्विस्ट द थिंग एंड टू पुट हर इन टू डिसेप्शन एंड मेक हर टू डू द एक्शन हेणें कितें केलें हेणेन ताका पयलें सोत मातशें लावन फोटीक गुटलान फोट दिली आनी म्हणल्यार खंयचेंच तुका खायनाका आतां ती कितें म्हणटा ती पळय आं ओके which verse I was reading? The third. Now, देवान ती आता कितें म्हणटा बायलेन सोरपाक जबाब दिलो बायलेन कितें केलें सोरपाक जबाब दिलो बागेंतल्या रुखा मोदेकोत एक रूख आसा तेच फळा विशीं देवान सांगलां कितें सांगलां बागेंतल्या मोदे एकूच रूख आहा त्याच रुखाचें खाय नाका सांगलां हें कोणें सांगलां देवान सांगलां म्हणटा ती आतां कितें जालें आतां तेणेन एक लायन उलयलो समजता दॅट्स हाव द इवल इन व्हेरी सटल वे एंटर्स इन आवर लायफ वीच वी डोंट इवन रियलायज आर यू अंडरस्टँडींग तेका लागून आमकां समजणी पासून येवची ना सैतान बऱ्या मनशाच्या उद्देशी पासून आमच्या जिवितान रिगोवंक शकता तुजे जिविताचें सगळें हें करपाक गोंदळ करपाक समजता सो आमी चतूर आसपाक जाय आमी कितें आयकता मनीस वायट न्हय पूण मनशा उद्देशी सैतान तुमचे कडेन उलोवंक शकता तुमच्या भितर जी बी आहा ती चोरूनूय तो व्हरोंक शकता हालेलुया आतां आयका कितें म्हणटा तो एवरीवन पे अटेंशन ओके नाव देवान सांगलां तुमी मरणाक सापडना जावंक त्या रुखाचें फळ खायनाकात न्हय म्हूण ताका हात पर्यान लायनाका पूण देवान हातीच्या टॉपीक उलयलेलो डीड गॉड सेड डोंट इवन टच ही आतां कितें लायता ही आपणाचेंय सांगता ओके ना म्हणजे कितें आतां सैतानाक चान्स पडलो हिका सारकी दोड खबर ना सो आमकां तर उतराची दोड खबर ना आमी खंय घेवन वयतलो तो बरो व्हडलो रावंड मारून येया म्हणटलो समजलें सैतानाचें काम कितें जेन्ना ताका कळ्ळें आमच्या भितर देवाच्या उतराची समजणी ना देवाच्या उतराची आमकां जाणवाय ना देवाचें उतर तर आमी समजोंक ना जाल्यार सैतानान आमकां फिरोवंक जाता कशें आपल्यो फोटी सांगून फोटी दाखोवन आतां हिणेन एक्स्ट्रा लायन कितें मारली न्हय म्हूण खायनाका म्हणलां न्हय म्हूण हात लायनाका म्हणलां हात लायनाका म्हणोंकूच नासलें खरें म्हणशी जाल्यार न्हू तुजें आनी म्हज्याकीन चड देवाचें उतर सैतान जाणा समजता ताका खबर आहा आनी तोवूय देवाक जेम्साचें पुस्तक म्हणटा सेटन ऑल्सो बिलिव्स इन गॉड ही ऑल्सो बिलिव्स गॉड हालेलुया आतां पळय हांगा कितें म्हणटा तो न्हय म्हूण ताका हात पर्यान लायनाकात तेन्ना सोरपान बायलेक जबाब दिलो आतां सोरोप कितें म्हणटा पळय आं सोरोप म्हणजे तो नाडपी हें खरें न्हय तुमी मरची नात कितें म्हणटा आतां सैतान तुमी मरची ना पूण हें सांगच्या पयलें ताणें तिका गुटलायली आपणाच्या उतरान वयव ना आपल्याच्या उतरान तिका बांदून हाडली आनी तिणें कन्वर्सेशन केलें येस नो तिणें तिका उतराची जाणवाई धड बरी नासली कित्याक आसली जाल्यार ती म्हणची नासली न्हू हातूय लायनाका म्हणला म्हूण देवान हात लायनाका म्हणोंकूच नासलें देवान फकत म्हणलेलें सगलें खायात पूण एकाच झाडाचें तुमी खायनाका पूण आतां सैतान केन्ना आमचो फायदो काडूंक पावता जेन्ना आमकां उतराची जाणवाय ना वळख ना समजणी ना आयज आमी तुमी सगलीं रेतीरान भाग घेतात देवाचें उतर आमी आयकता ऑनलायन टिचिंग्स आमी आयकता बायबल आमी वाचता कित्याक लागोन ह्या उतराची आमकां समजणी आसपाक जाय ह्या उतराची आमकां जाणवाय आसपाक जाय ह्या उतराची तर आमकां जाणवाय ना जाल्यार सैतानाच्या फोटीक आमी सांपडटा आनी आमच्या जिवितान बरेंपण येना पूण आमच्या जिवितान नाश जाता नाश कसो जातलो टेन्शनां हुस्के खोती नाश म्हणजे कितें हुस्के खोती पिडा दूख
कुडीन त्रास समजता दुयेंसां कितें आमकां बेसांवां पळोवंक मेळना वो आमचो तो नाश करून उडयता कित्याक आमकां उतराची समजणी ना वळोवक ना जाणवाय ना. आतां पळय तेन्ना चोरपान बायलेक जबाब दिलो हें खरें न्हय तुमी मरची नात. ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी वायट बरें वळखून तुमी आपणा भाशेन जातोल्यात म्हूण देव बरें जाणा. कितें म्हणटा तो तुमी मरची ना पूण तुमी तर हें फळ खाशी तुमी वायटाची बऱ्याची समजणी येवन तुमी कोणा भाशेन जातेली देवा भाशेन. पूण सुरवातेक देवान कितें म्हणलां आमी मनशाक आमच्या सारकिलो रोचया. समजलें देवान मनशाक कोणा सारकिलो रोचला आपल्या सारकिलो. आमी कोणा सारकिली देवा सारकिली. हांव म्हणटा म्हण न्हय आं बरयलेलें आसा आमी देवान आमकां आपल्या सारकिली रचल्या. समजलें आमच्या आपल्या सारकिली म्हणजे नाक कान दोळे तें उलयना फिजिकल अपियरन्स देव उलयना देव ओत्मीक वाठारान उलयता. समजता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. तुमकां ही तर समजणी येत हे देवाचें उतर तर तुमकां हें समजणी येत जाल्यार ही बियां कशे भाशेन उजार करूंक जाय हें तुमकां बरे भाशेन समजून येतलें and you would be able to walk in this word or allow this word to be how to say देवाचें उतर आमच्या जिवितान कशे भाशेन आपणान हाडून कशे भाशेन आमच्या जिवितान आमी बरेपण पळोवपाक आमकां ह्या उतरा प्रमाणे सोंपें जातलें जरी तर आमी समजणी घेता जाल्यार. आतां आमी सुरवातेक पयलें देवान आज्ञा दिली त्या मदल्या रुखाच्या झाडाचें फळ तुमी खावचें न्हय. नाडपी येता सैतान आनी तिका उतर दिता आनी कितें सांगता तें फळ तर तुमी खाशात तुमचें कितें जातलें तुमी मरची ना पूण तुमी देवा भाशेन जातली. आनी आतां एव कितें करता ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी वायट बरें वळखूंक तुमी आपणा भाशेन जातले म्हूण देव बरें जाणा. म्हणटोच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवंक बुलोवपी अशें बायलेक दिसलें देखून तिणें तें फळ काडलें आनी केलें आपल्या घोवाकूय दिलें आनी ताणें तें केलें. ओके ही 6वी वळपी आमकां कितें म्हणटा जेनेसीस 3:6 म्हणटोच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक. कितें म्हणटा एव त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक. इतलीं फळां आनी इतलीं झाडां देवान सगलीं फळांची झाडां दिल्लीं रुचीक नासलीं काय मागीर ह्या झाडाची आस कशी जाली कोण येयलो नाडपाक आनी जें बी पडलेलें तें बी चोरून व्हेलें. आमी आयकलां सकाळीं चोर येता चोरूंक जिवेशी मारूंक इबाड करूंक. जिवेशी मारच्या पयलें तो कितें कोत्ता जिवेशी मारच्या पयलो तो कितें कोत्ता चोरता. येस और नो. Before he kills you, what is their first thing? Steal, kill, destroy. The first thing what he does is he steal. पयली वस्त कितें करता चोरता. आतां हांगा ताणें कितें चोरून गेलें देवाचें उतर चोरून येल्या उपरांत कितें आयलें फर्स्ट स्टील देन किल. आतां स्टील करिना किल करपाक जाता ना. सो पयलें ताणें कितें स्टील केलें उतर काडून व्हेलें व्हरोंक ना. आतां तें कितें म्हणटा म्हणटोच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक. आतां दिसती पडलें तुका तें रुखाचें फळ इतल्या तेंपाक तें आसलेलें फळ तें रूख आसलेलो फळ आसलेलें पूण तिचे नदरेन तें येवंक नासलें कित्याक देवाची आज्ञा. समजता देवाची कमांड गॉड्स कमांड to be obedient to his word, to his command. Yes or no? What God expects from us? To be obedient to his word. देवाचो आवंडो कितें आमी तेज्या उतराक पाळो दिलेली तेजो आवंडो. समजता. आयज देवाचो आवंडो तुका आनी म्हाका कितें तेज्या पुताक आमी सोत मानलेलो तो जावन आसा देवाचो आवंडो. देवाचो आवंडो कितें तेज्या पुताक what is God's will for us today? To believe in his son. That is what he said, right? Believe in my son.
अँड यू शॅल नॉट पॅरिश बट यू शॅल हॅव एवरलास्टिंग लायफ. म्हज्या पुताचेर जो कोण सोत मानतलो ताचो नाश जावचो ना, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळटलें म्हणटा. आतां हांगा कितें म्हणटा ती, म्हणटोच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत. सगळें सोबीत दिसता तें बरें म्हूण तुमी सोजमो नाका ना. बरें दिसता तें आमच्या दोळ्यांनी घसघसता न्हू. बरें दिसता म्हणना आमी बरें दिसलें, पूण बरें दिसता तितलें आमच्या बऱ्याक म्हूण आमी समजोचें न्हय. वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. कितेंच तर देवाच्या उतराक सोर जायना तेका आमी पयस रावची. समजता, कसलीच वस्त देवाच्या उतराक सोर जायना आमी तेजे सोरशिल्ली पयस. आतां तिका जें फळ कांय नाका म्हणलेलें तें फळ तिका आतां कितें दिसता, खावंक रुचीक दिसता, पळोवंक सोबीत दिसता. जें फॉरबिडन फ्रूट आसलेलें पळय तें, जें देवान नाका म्हणलेलें पळय तें, आतां कितें जाता, तें फळ रुखाचें फळ खावंक रुचीक, पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवंक बुलोवपी. जाणवाय जोडून घेवंक बुलोवपी. पूण देवान मनशाक कोणा सारकिलो केल्लो, आपल्या सारकिलो. जेन्ना देव कितें रोचता, देव इनकम्प्लीट रोचता, कितें तरी उणेपणान रोचता. देवाची रोचना म्हणजे कितें, सगळें सारकें परफेक्ट, कांयच तितून चड कांयच तितून उणें ना. इट्स परफेक्ट. what do you say, how do you say perfect in Konkani? संपूर्ण. देवाचे जी पळय करणी आसता ती संपूर्ण आसता, तितून कांयच उणें आसना. समजता, कांयच उणें ना. कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना तें उणें जालें, हें मातशें सारकें ना. आमी पासून कितेंय काम केलेलें आमकां दिसता न्हू, तें मातशें सामकें जावपाक जाय आसलेलें, हांगा मातशें करेक्शन जाय आसलेलें, अशें आमकां दिसता. पूण देवाची जी करणी आसता तितून कितेंच उणें ना. सो जेन्ना देवान मनशाक रोचलेलो, आमच्यांनी अशें म्हणूं येता देवान मनशाक सारको करूंक नासलो, अशें म्हणूं येता आमच्यान. देव जेन्ना कितें करता, स्वर्ग आनी संवसार जो कोणें केला, त्या देवाच्यान कितें तरी इनकम्प्लीट करपाक जाता आमच्या जिवितान मनशाक ना. पूण आतां कितें जालां, जेन्ना तिणें सैतानाचें उतर आयकलें, तिचें मन कितें जालें, बदललें, करप्ट जालें. कित्याक तिणें त्या उतराक आपल्या जिवितान पाळो दिलो, आपल्या मनान तिणें रीग दिलो, आपल्या मनान तिणें जागो दिलो. आमी न्हू कोणूय आमकां कितेंय सांगता, कोणूय आमचे कडेन कितेंय उलयता, आमी दुसऱ्यांक ब्लेम करपाक जायना. तो येयलो आनी म्हाका अशें केलें आनी हांव नाडलें म्हाका. आमी दुसऱ्याक बोट दाखोवंक जायना. अनलेस यू डोंट अलाव दोज थिंग्स इन युअर मायंड, नथींग कॅन अफेक्ट यू. आमी तर वायट गजालींक तर आमच्या तकलेन, आमच्या मनान तर जागो दिना जाल्यार कोणाची सांगणी आमकां मार बसपाक जायना, इफेक्ट जावपाक जायना. बिकॉज वी अलाव द थिंग्स वॉट पीपल आर डुईंग ऑर सेईंग, देन ओनली इट कॅन अफेक्ट अस इफ वी अलाव. आतां तिणें सैतानाच्या उतराक आपल्या मनान जागो दिलो म्हणून आमकां कशें गमन येता. तुमी एटेंटीव आहा जाल्यार पळयात, तुमी सांगात. तिणें सैतानाच्या उतराक आपल्या जिवितान जागो दिलो, कशें गमन आयलें. आयकलें म्हणून कशें गमलें. 6वी वळ कितें म्हणटा, तिणें आयकलें म्हणून गमलें. 6th वर्स आमकां सांगता, when she saw it, what did she say? तिणें म्हणलें, म्हणटोच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक. जें फळ खाय नाका म्हणलां तें रुखाचें फळ खावंक रुचीक, त्या रुखाचें फळ पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवंक दिवपी फळ तें, जें देवान नाका म्हणलां तें. आतां तिणें पयलो वयलो जागो कोणाक दिलो, आपल्या मनाचेर कब्जो घेवपाक जागो कोणाक दिलो, देवाच्या उतराक वो सैतानाच्या उतराक. पूण ती जाण आतां सैतान म्हूण एट दॅट टायम ना. आयज आमच्या जिवितान पासून कोण कहो येत आमकां सांगोंक जायना. सैतान आपले सारकें तोंड, दांत भायर आनी शिंगां घेवन येवचो ना. बरो न्हेसोन बीन येतलो चेर बेर मारून. You only have to pay attention what words that person is speaking. If that person is speaking anything of this world, you have to discern. This is not God's word. आता कशें आमकां अंतर गमतलो खंयचे देवाचें आनी खंयचे सैतानाचें? If we know the word of God, yes or no? If we know the word of God, we can understand when person is speaking to you, if they are speaking the worldly things or the word of God. Yes, correct? ओके. ना म्हणटोच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक म्हणटा ती, सोबीत म्हणटा ती, जाणवाय जोडून घेवंक दिवपी म्हणटा ती. अशें बायलेक दिसलें, अशें ते बायलेक दिसलें.
आमकां कशें गमन येता बायलेन स्वत मारलें म्हूण कित्याक ही वन सेकंड आमकां कशें गमन येता बायलेन तें स्वत मारलां म्हूण कित्याक अशें तिका दिसलें सोबीत जाणवाय जोडून दिवपी फळ तें आनी रुचीक म्हूण तें फळ आनी आतां तें कितें करता देखून तिणेन तें फळ काडलें जेन्ना आमी सैतानाच्या उतराक आमच्या जिवितान रीग दिता सेकंड स्टेप इज एक्शन समजलें सेकंड स्टेप कितें जाता एक्शन आतां जेन्ना आमी तिणें उतर आयकलें उतराक जागो दिलो उतराचेर नियाळ केलें येवजिल्लें मनान तिणें येवजण केली कितें म्हूण जरी तर आपूण तें तें पोवंक रुचीक दिसता पोवंक सोबीत दिसता खावंक रुचीक आहा सगळें बरें हां सो आतां तिणें कितें केलें शी वेंट एंड प्लक्ड इट जायते पाटी आमच्या जिवितान जेन्ना वायट घडटा आमी कितें म्हणटा कोणें केलां म्हणटात आमी वायट घडटा तेन्ना जेन्ना आमच्या जिवितान वायट जाता कोण करता हां सैतान येयलो देंवचार येयलो करूंक वय ना सैतानान केलें देंवचारान केलें म्हजें मन नासलें तें करपाक पूण तें सैतानान केलां वय ना सैतान येता नाडूंक सारको स्ट्रॉंगली सगळें सैतान वय ना हांगा सैतानान एक्शन केलां काय एवेन एक्शन केलें एक्शन कोणें फ्रूट काडलें कोणें खाल्लें कोणें एवेन वय आतां तिच्यान म्हणून येता ना सैतानान तें काडलें आनी म्हज्या तोंडान घातलें जाता म्हणून सैतानान काडलें आनी तेच्या तोंडान घातलें कोणें काडलें आनी घातलें आं पूण हें तें करपाक कित्याक पावली कित्याक सैतानाच्या उतरांक तिणें कान दिलो एक्शन करता कोण आमी पूण एक्शन करपाक आमकां कित्याक जाता कित्याक आमी त्या वायटाच्या ओतम्यांक कान दिता वायट गजालींक आमी कान दिता समजता सो आमच्या जिवितान सैतान येवन एक्शन करिना सैतान येवन आमच्या जिवितान वायट करणे करिना जेन्ना तेच्या उतराक आमी कान दिता तें उतर आमी स्वत मानता त्या उतराक आमच्या जिविताचेर आमी अधिकार दिता तेन्ना सैतान आमच्या जिवितान राज चलयता समजता देवान पदवी मनशाक दिल्या स्विकारपाक ओ नाकारपाक समजता देवान मनशाक अधिकार दिला मनशाक पदवी दिला स्विकारून घेवपाक और नाकारपाक जरी तर आमी स्विकारता आमच्या बऱ्याक जरी तर आमी स्विकारिना देवाचें जाल्यार सांगा सो जेन्ना सैतान आमकां नाडपाक येता आमी तर तें स्विकारून घेत जे भशेन एवेन घेतलें स्विकारून तर आमी घेतलें जाल्यार आमच्या तें फायद्याक पडटलें कितें सांगलेलें देवान जरी तर तुमी त्या रुखाचें फळ खाशा तुमी शुअरली मोत्तेल्यात वय ना पूण हांगा सैतानान कितें म्हणलें तूं मरची ना पूण तूं जातेली देवा सारकिली सारकें देवा सारकिली आतां जेन्ना देवा भशेन जावपाक जाय मनान कितें जालें ओ हांव देवा भशेन जातली कोणाच्यानूच देवा भशेन जावपाक जाता आमी जावपाक जाता देवा भशेन देवा सारकिली देवान सांगलां आपल्या सारकिली आपणें तुका ऑलरेडी रोचलां वी कॅनॉट बी गॉड बट वी आर मेड इन हीज इमेज एंड आफ्टर हीज लायकनेस हालेलुया थँक्यू जीजस आतां ती पळया कितें म्हणटा काडलें आनी तिणें खाल्लें आनी आपल्या घोवाकूय दिलें म्हणटा आमी सांगतात घोवांक आमच्यो खबरो कोण म्हणटा वय सांगता बायल सांगता खंय प्रॉब्लम जालें सांगता येवन डेटा ट्रान्सफर जाता आनी मागीर कितें जाता घोवाचें कांय प्रॉब्लम ना त्या मनशा कडेन बायलेचें हां पूण आतां घोव आयकता आनी घोवय रागार जाता बरें नको वायट वय ना आं बरें सांगता वेन समबडी हर्ट्स यू देन वेन समबडी डज समथींग टू यू कोणें हर्ट केलें कितें प्रॉब्लम जालें कोणें कितें आमकां दूख दिलें कश्ट दिलें आमी सांगना हांव सांगता सजमता what if that person is right and maybe somewhere you are wrong but there are cases husbands they are listening to wife without knowing the real matter they also get angry with the other person happens जाता हे भशेन बायल येता आनी सांगता न्हू तूं जाणा म्हाका अशें म्हणलें तशें म्हणलें हें केलें तें केलें हें म्हणलें तें म्हणलें होय तुका म्हणलें रम्यो न्ही तेका जायना हे भशेन जाता न्हू आतां हिका येवन सैतानान उतर दिलें कानान उतरां घायलीं आनी देवान आतां सैतानाचें काम कितें आसलें एवेचेर रागार तो आदामाचेर रागार तो तेजी फायट कोणाची ना तेजें झूज कोणा कडेन आहा देवा कडेन कित्याक तेका वयर सावन शेवटून मारला न्हू तेजें झूज कोणा कडेन आहा
देवा कडेन. आतां देवान आपल्या सारकिलो कोणाक केलो? तुका आनी म्हाका, मनशाक केलो. सो सगल्यान व्हरतो कोण देवाचे नदरेन? मनीस. आतां आनी देव कोणाचेर घमंड करी आपल्या जिवितान? मनशाचेर. वयव ना, ओ म्हजी रचना हांवें रचल्या. देवान मनशाक कित्याक रचलेलो? आपल्या कडेन संबंद दवरपाक लागून. वयव ना, टू हॅव अ रिलेशनशीप. येस न्हू? देवान मनशाक रचलेलो आमच्या सांगाता ताणें संबंद दवरपाक. करेक्ट न्हू? फॉर द फेलोशीप, फॉर द रिलेशनशीप. करेक्ट? सो देवान आपले मोहिमे पासून आमकां रचलेली, आपल्या सांगाता संबंदान रावपाक लागून आमकां रचलेली. आतां हे सैतानाचें काम कितें? जे मनशाक पळय तुवें जें देणें दिलां तें आपूण आतां चोरून व्हरता. कित्याक? देव सगल्यान वयलो जागो कोणाक दिलेलो देवान? मनशाक. सगल्यान व्हरतो कोणाक रचलेलो? मनशाक. तुमी जाणा जेजू म्हणटा वाऱ्यायले सुकण्यांक ती रोयना, ती लुवना, पूण देव तांचे कोडेय भरिना, पूण देव तांचें पोट भरता. तुमी तेंच्याकीन सगल्यान व्हरती न्हू देवाक. सो आमी कितलीं व्हरती देवाक? ही मनीस देवाक मनशाक जो देवान रोचला, ही रोचना देवाची. हांव आनी तूं देवाक आमी कितलीं व्हरती? आयज देव म्हणटा आमकां जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 कितें म्हणटा देवाचें उतर? जुवांवाचो 3:20 बोल आमकां कितें म्हणटा? देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दितलो. वी हॅव टेकन द स्क्रिप्चर इन द प्रिवियस सेशन, आय रिमेंबर. सो देवान म्हणटा संवसाराचो मोग केलो. संवसार म्हणजे कोण? त्या टायमार कोणाचो? आमचो. झाडांचो मोग केलो तेणें म्हणून पुताक ओपून दिलो. उदकाचो केलो, निस्त्याचो केलो म्हणून पुताक दिलो? ना, मनशाचो. वयव ना? इट्स व्हेरी ऑब्वियस न्हू? सो देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. सो आमी कितलीं व्हरती देवाचे नदरेन? देवाचे नदरेन आमी कितलीं व्हरती? समजता? देव आमचो कितलो काकूटसार, देव कितलो आमचो मोगाळ. आमचो ताणें इतलो मोग केलो, आपल्या पुताक पासून ताणें सोडूंक ना, आमच्या पासत धाडलो. समजता? ताच्यान म्हणून आतां आसलेलें न्हू, म्हजो मोगाचो पूत हांव कित्याक दिवं? आमी म्हणना म्हजें तें हांव कित्याक दिवं? हांव दिना. येस न्हू? जरी तर म्हज्या आमकां भुरगें आहा आनी एकूच कितें वस्त आहा आनी तुज्या ती भुरग्याक जाय, आमी आनी कोण दुसऱ्या शेजाऱ्याच्याक दितली? ना, एकूच आहा, म्हज्या भुरग्याक जाय म्हणची ना आमी. म्हज्या बाबाक जाय, म्हज्या बायेक जाय. कित्याक? म्हजें बाय म्हाका व्हडलें, म्हजो बाब म्हाका व्हडलो. शेजाऱ्याच्या भुरग्याकीन आमची भुरगीं आमकां व्हडलीं अशीं आमकां दिसता न्हू आमच्या नदरेन. पूण देवाच्या उतराची समजणी येयल्या उपरांत सिट्युएशन डिफरंट जाता. तें सेम उरोना. ओके? बिकॉज द होली स्पिरीट चेंज आवर हार्ट. अंडरस्टँड? सो आतां जेन्ना आमकां आमची भुरगीं जशीं आमकां व्हडलीं, देवाक आपलो भुरगो व्हडलो न्हय, पूण देवान जेजूक आमच्या पासत ओपून दिलो. कित्याक? आमचो मोग केलो म्हणटा तेणें. आमचो मोग केलो. समजता? पूण आतां जेन्ना देवान आदाम आनी एवेक रचलेली, देव तांचो मोग करिनासलो. देवान सगलें रचलेलें. देवान कितें तरी उणें दवरलेलें त्या बागेन, जें आदामान म्हणूं येता आसलेलें बापा तुवें हें करूंक ना, तें म्हाका जाय, तूं आतां कर. अशें म्हणपाक कितें देवान दवरलें? देवान दवरलें मनशाक? ना. सगलें कितें जायें तितलें देवान मनशाक दिलें. कितें गरज आहा? आयज आमची ल्हान भुरगीं, तांकां कितें जाय कितें नाका आमकां सगळी खबर ना. ती मागच्या पयलेंच आमी जाणा. तेच भाशेन आमचो स्वर्गींचो बाप आमी मागच्या पयलेंच तो जाणा आमकां कितें दिवचें आनी कितें नाका पळय तें. कितें आमकां बरें आनी कितें आमकां बरें न्हू पळय तें. समजता? आतां आमची ल्हान भुरगीं तो धाकटुलीं भुरगीं सुरी मागता, आमी दितली? कित्याक? तूं उजार करना सुरी? भुरग्यांक कित्याक दिना? पूण तें मागता न्हू खेळपाक. ना तें रडटलें न्हू. ना म्हाका जाय दी, नाय म्हणचें ना. मागीर तुमी दिता न्हू? ना? कसलीं तुमी पेरंट्स? कसले माय पाय तुमी भुरगीं मागता तें दिना? कित्याक? तूं डेली यूज करना कांदे कातरूंक? तुका गिन्यान आहा भुरग्यांक ना? ती नको. पूण भुरगें म्हणचें ना म्हजी मामी हांव मागता तें दिना. आतां इट्स ओके फॉर यू देन? भुरगीं म्हणटलीं न्हू म्हजी मामी मागता तें दिना. मागीर तें रडटा थिंगा, रोल जाता किचनान, दिना म्हूण. तो दिवची ना तरी दिवची ना? कितें सांगतात? केसो माय पाय दिना म्हणटा.
मोग हा तो दिता न्हू. ए देवान इतलो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक दिलो आनी तूं दिना. आं कितें म्हणटाय? कित्याक कोण सांगला दिवपा जायना म्हूण? तूं सांगता म्हाका ओके. कित्याक दिना आमी? आं तेका खबर ना दॅट सुरी मिसयूज जाली, मातशी रॉंग यूज जाली जाल्यार इट कॅन हार्म. करेक्ट न्हू? तूं रॉड नाल्यार तूं कितेंय कर, हांव दिना. समटायम्स वी वूड से रायट तूं रॉड. तांकां लास्ट फायनल वॉर्निंग, जाय तें कर, सुरी दिना. चॉकलेट जाय घे, लॉलीपॉप जाय घे, आनी कितें बिस्किट्स जाय घे, सुरी ना. कित्याक? आतां तेका सुरी, बिस्कीट, लॉलीपॉप इज सेम. कित्याक? दॅट इज हाव वॉन्टिंग, रायट? शी डोंट नो द यूज ऑफ द नायफ वीच वी नो. जायते पाटी आमी देवा कडेन कितें कितें मागतात, वय ना, आनी आमकां दिसता देव म्हजें प्रेयर आन्सर करिना. मागीर आमी रोल जातात सकाळीं 3 उठोन 5 उठोन, जायना? 3 उठतात, 5 उठतात आनी रोल जातात. कोण पळयना अशी तशी करून, कोण पळयना रोल जावया आनी मागतात कितें कितें. आनी मागीर आमी मागता मागता मेवना. मागीर आमी म्हणटा देव म्हजें मागणें आयकना. जे भशेन म्हजे भुरगे म्हणटा म्हजी मामी म्हजें मागणें न्हू, म्हजें रिक्वेस्ट आयकना, ते भशेन आमी आमच्या देवाक रडटा. पूण केन्ना तर आमी रियलायज जाता समटायम्स आमी जें कितें मागता तें तर आमकां मेवना. मे बी इट इज हार्मफूल फॉर मी वीच आय डोंट नो, बट माय फादर इन हेवन ही नोज. अंडरस्टँडींग? म्हजो सर्गींचो बाब जाणा घोडे कितें हांव मागता तें म्हाका सारकें न्हय म्हूण. आनी आतां त्या मनशाचें प्रेयर कितें जाता? लॉर्ड, आय हॅव अ डिझायर that I want this, but I don't know. If you think it is better for me, give it to me. I want it. And God knows, not in every situation, some of the situation. Sometimes, now, these are the things what we ask. Vastu ami magta. But suppose, if I am story to sick ha, and I pekoni magta, that I cannot say, God, if it is your will. It is His will, that's why He sent His Son to die on the cross, and by His wounds I am healed. So in healing matter, I cannot say it is your will. If it is your will, let it be done. No, no. But केन्ना वस्त कितें मागता आनी केन्ना आमकां जायना. आमी मागनात केन्ना वस्तू, आमी पेकोणीच मागता ना ना, सुटका मागता ना ना, आमी संवसारी वस्तू जाय त्यो मागतात, मागोना आनी मेवना जाल्यार मागीर देवाचेर आमचो शीण जाता. पूण सर्टन एरियाज ओ मोस्ट ऑफ द एरियाज आमकां देवाची समजणी जाय, देवाची जाणवाय जाय, पवित्र आत्म्याची सोकोत जाय समजोपाक. आतां भुरगे मागता आमी दिना. आतां देवान हांकां कितें म्हणलेलें तें फळ खायनाका. आतां फळ खाल्यार कितें आहा? फळ तें फळ न्हू, कित्याक खायनाका म्हणलां देवान? बिकॉज देवाची आज्ञा कितें आहा? तुमी खाशात तुमी मरतल्यात. इफ चित्ता आतां फळ खाय जाल्यार देवा भाशेन, जाणवाय. कितें दिसलें तिका? देवान म्हाका जाणवाय नासतना केलां गाय, देवान म्हाका उणेपणान केलां गाय, कंप्लीट करूंक ना गाय, की हें फळ खाल्ल्या उपरांत हांव कंप्लीट जातलें. समजता तुमकां? समजता? हे फळ खाल्ल्या उपरांत कंप्लीट जालें अशें तिच्या मनान प्रश्न आयले आसतले. आनी ती म्हणटा हांव फळ बरें दिसता, सोबिता, खावपाक रुचिका, लेट मी टेक इट. शी टेक इट. ते काडटा आनी ते खाता, खाता आनी मागीर काडटा आनी घे तूंय खा रे, मोताले दोगांय बरें. नाजाल्यार तो म्हणटा आसतलो अरे आज्ञा दिलेली खाय जाल्यार मोत्तेले, आतां तूं मोत्तेलें सो हांवूय मोत्ता तुज्या सांगाता. एक दूजे के लिए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. ओके ओके, जोक्स अपार्ट. कम बॅक टू द वर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ओके, आतां ती खाता आनी सांगा ती न्हू दोगां आसलेली एक, तूं कोता हांव कोता, तूं आनी हांव आत्म्यान एक खावया. सो आतां तोयी खाता. जरी तो ताणें खावंक नासलें, सिट्युएशन वूड हॅव बीन डिफरंट, वीच वी डोंट नो, लेट्स नॉट गो देर. बट वॉट द स्क्रिप्चर सेज इज आपल्या घोवाकूय दिलें आनी ताणें तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले. म्हणजे कुड्डी आसलोली काय? आं फळ कुड्डी आसलोली, फळ कशें दिसती पडलें काडपाक? ओत्मीक रितीन. मरणाची खंयची खबर करी देव? ओत्म्याच्या मरणाची खबर करी देव. समजता?
आं आतां कितें म्हणटा हांगासर तुमी म्हाका आसयतात आं तुमी इतली सोगोड आसता म्हज्या फुडल्यान ओके तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विंगली आसा म्हूण तांकां गमलें त्या पासत तांणी अंजिराच्या झाडाची पानां शिंवलीं आनी भेंडाक बांदूंक पेंगटाक रुमाल केले कितें केलें जाणवायेचे तेंचे ते बऱ्या आनी वायटाचे जाणवायचे दोळे तांचे उक्ते जाले आनी तांकां दिसती पडलें आमी विंगली हा आतां तांकां कितें अरे आमी विंगली हा देव नको आसलो तुमी विंगली देवान तुमकां तशी करूंक नासली सो देवान तुमकां कितें वायटाक केल्ली देव जाणा कितें तुमकां परफेक्ट पळय तें वय ना पूण देवाची आज्ञा देवान दिलेली तुमकां सांबाळपाक आयज पासून आमकां देवाची आज्ञा आसा जायत्यो आज्ञा आहा आमकां सांबाळपाक आमी सांबाळटा काय आज्ञा सांबाळपाक केन्ना जाता जेन्ना आमकां अणभव आहा पळय तो म्हज्या सांगाता आहा देवान म्हाका शाराती दिला त्या शारातीच्या सांगाता म्हज्यान हें सगलें करपाक जाता जें म्हजे वस्तूंकी जायना हालेलुया थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस सो आतां तांचे दोळे उक्ते जाले म्हणटा आनी तांकां दोगांयकूय गमून येता की आमी आतां विंगली हा सो ती आतां तेंची तकली चलयता जाणवाय आयली न्हू तांकां फळ खान कसली जाणवाय अरे आमी विंगली हा पानां काडया शिंवया आनी बांदया आनी आमी विसरया देवान सुर्यार वचला म्हूण यो मामा कित्याक आसता हांव नको ती हां इतली जाणवाय बोलली तिका कितें जाय आसलें आवो हें फळ खाल्लें जाल्यार फळ एकदम रुचीक फळ दिसोंक सोबीत जाणवाय बोत्तेली जाणवाय ओसली मनशाक आयली की अंजिराच्या झाडाची पानां काडून शिंवोन आंग धांपलें आनी तांकां विसर पडली देवान सुर्यार वचला म्हूण पानां झाडाची तोडल्या उपरांत कितले दीस सुत्तेली आं सुर्याचें काम कितें सुको सो प्रेज गॉड ही मनशाक जाणवाय आयली Can we go to Proverbs 3? Can we go to Proverbs 3? Sharon, can we go Proverbs 3? Proverbs Munyo, right? Go 5 onwards. Okay. Trust in yourself with all your heart. Trust in yourself. In the Lord. Surely trust in the Lord. Or trust in yourself? Trust in whom? Sure, Lord? Okay. Trust in the Lord with all your heart, with all thine heart, and lean not unto your own understanding. Lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Okay, let me read it in Konkani. Sogल्या काळजान देवाचेर विश्वास दवर, स्वताचे जाणवायेचेर भावार्थ दवरी नाका. एवेन कितें केलें? आदामान कितें केलें? स्वताचे जाणवायेचेर भावार्थ पानां काड, शिंव आनी नेस. We make fool out of ourselves when we depend on our own understanding. आमी आमचीच खेबाडां करून उडयता जेन्ना आमी आमचे जाणवायेचेर पातयेता. जायते पाटी मनीस आपयले तुवें हांव सांगता तें तूं आयक.
आयकलां तुमी हे भाशेचे मनीस? हांव सांगता तें सारकें, हांव सांगता तशेंच जाता, हांव सांगता तेंच सारकें. जायते भाशेन हे भाशेचो घमंड मनशान आसता. हांव सांगता तेंच सारकें, दुसऱ्याचें आयकोपाक तो मनीस तयार आसना. आनी जेन्ना आमी आमच्या जाणवायेचेर पातयेता तेन्ना आमचें कितें जाता? नास जाता. जाता हो जायना? देव कितें म्हणटा? ट्रस्ट, वर्ड ऑफ गॉड सेज, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल दायन हार्ट. सगळ्या तुज्या काळजान सान तूं देवाचेर पातये म्हणटा. सगळ्या काळजान सान देवाचेर विश्वास दवर, स्वताचे जाणवायेचेर भावार्थ दवरिनाका. तूं तर एक पावल उखलता तेन्ना ताचो उगडास कर आनी तो तुजो वाटो नीट करतलो. कोण आमचो वाटो नीट करतलो? देव आमचो वाटो नीट करता. तो आमकां एक वाट दाखयता, स्वताची वाट तो आमकां दाखयता. इन ऑल दाय वेज एक्नॉलेज हिम. ताका तुमी एक्नॉलेजीस मानून घेवप. तूं दोर एक पावल उखलता तेन्ना ताचो उगडास कर म्हणटा. तेका एक्नॉलेज कर म्हणटा. देवाचो आमी उगडास करचो. कित्याक? तो आमकां सगळ्या वाटांनी डायरेक्ट करता. आमकां सगळ्यो वाटो तो दाखयता आनी तेणें दाखयलेल्या वाटांनी आमी चलचें. कित्याक तो जाणा. सुरयेचें उदाहरण आमी दिल्लें आमच्या भुरग्याक. आमी जाणा कितें बरें वायट, कितें वायट पळय तें. येसो न्हू? अकॉर्डिंग टू दॅट वी वील गिव. भुरगें रडटा पासून जाल्यार आमी सुरी दिवची ना, कित्याक आमकां खबर आहा. तेच भाशेन आमचो स्वर्गींचो बापूय जाणा आमकां कितें बरें आनी कितें वायट पळय तें. देवान तर तांकां सांगलेलें तें रुखाचें फळ तुमी खाय नाका. तें फळ खरेंच तेणी खावचें न्हू आसलें. कित्याक? देवाची आज्ञा. आयज तांकां दिसलें जाणवाय मेवतली, जाणवाय मेवतली. वी कॅन गो बॅक टू जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 7. सो जाणवाय मेवतली, जाणवाय मेवतली म्हूण चिंतून तांणी तें खालें आनी जाणवाय कशी जाली? पानां लायली. आनी आतां देव जाणा हे कितलो तेंप चलतलें पानाचो कार्यक्रम. पानाचो कार्यक्रम 1 दीस 2 दीस वयवो ना. बरें कडक वत आयलें, पावसाचे दीस ना, वत आयलें, पानां काबार. ओके. आनी आतां कितें म्हणटा पळया, तेच ना तांचे दोळे तांचे उक्ते जाले आनी आपूण विंगली आसा म्हूण तांकां गोमलें. त्या पासत तांणी आंजिराच्या झाडाचे पानां शिंवलीं आनी बेंडाक बांदूंक पेंगटाक रुमाल केले. सांजेचे शितोळ वारें मारतालें. कितें म्हणटा आतां? सांजेचे शितोळ वारें मारताले. सर्वेस्पर देव बागेन भोंवतालो तेन्ना ताणी ताचो ताळो आयकलो आनी बागेंतल्या झाडांनी दादलो आनी ताची बायल सर्वेस्परा देवाच्या नोदरे मुखायली लिपली. कितें केलें तांच्यांनी? दोगांय जाणां देवाच्या नोदरे मुखायली लिपली म्हणटा. ज्या देवान आपल्या हातांनी मनशाक रचलो, ताच्या नाकान आपलो सुस्कार दिवन ताका एक जिवो प्राणी केलो, ताका एक नवें जिवीत दिलें. आपलो देवाचो स्वास म्हणजे कितें? एक जिवीत. इट्स लायफ. जिवीत दिता तसलो स्वास तो जिवीत दिता तो स्वास मनशाक दिलो आनी सगळें ताणें मनशाक जें कितें जायें तितलें ताणें रचलें आनी हो मनीस आतां देवाचे नोदरे मुखायलो लिपता. देवान ताका आपल्या हातींनी आतां लॉस कसली? कूड दांपता. देवान आपल्या हातान ताका रचला आनी आयज बरें आनी वायटाचें गिन्यान येयल्या उपरांत ताका दिसता म्हाका सारकें चड बरें गिन्यान आयलां, हांव विंगलो आहा, म्हज्या रचणाराच्या सोवे हांव वचोन लिपता. हें लिपपाचें काम ही चिंतना ताका कित्याक आयली? कित्याक? ताच्या भितर आतां कसलो स्वयं आयला? पातकी स्वयं आयला. पातक मनशाक सदांच देवा सरशिल्ले पयस व्हरता. समजता? इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार आमकां बरयलेलें आहा, पातक मनशाक देवा सरशिल्ल्यान पयस काडटा. समजता? पूण जेन्ना पातक मनशाक देवा सरशिल्ले जेन्ना पयस काडटा, देव आमकां सोदून आमचे सरशी येता. पूण हें मन आहा पळय तें आमकां म्हणटा देवाक तूं आतां लायक ना, तूं आतां पातकी मनीस, तूं आतां वायट मनीस, देव तुका नाकारतलो, देवाक तूं नाका, तूं पयस वच देवा सरशिल्लो. आनी आमी वयता. गेलो आदाम आनी एव पयस? गेलीं वचोंक ना. तेच भाशेन जेन्ना वायटाक सपोर्ट आनी आमी वायट आदारता, आमकां दिसता देव आमचे सरशिल्लो पयस गेला आनी तें चिंता आमीच पयस वयता.
समजले. पूण आतां हांगासर कितें म्हणटा पळय, सांजेचे शितोल वारें मारताले, ताचो ताळो आयकलो आनी बागेंतल्या झाडांनी दादलो आनी ताची बायल सर्वेस्परा देवाच्या नोदरे मुखायली लिपली. सर्वेस्परा देवान आदावांक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? कितें विचारलें? तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवून लिपलो. कसलें कारण हें मनशाक देवा सोरशिल्लो पयस व्हरपाक. समजता? आतां खरें तो रिपेंटन्स आहा जाल्यार मनशाचें चिंतप कितें आसूंक जाय आसलें, तुवें जी आज्ञा दिल्या ती हांवें मोडली, ताका लागून हांव पयस सरलां. पूण हो कितें सांगता, हांव विंगलो आसां. तूं विंगलो आसा म्हूण तुका केन्ना कळ्ळें? जेन्ना तुवें ती आज्ञा मोडली. वॉट इज द मेन रूट कॉज? दॅट ही ब्रोक द कमांड. मूळ कितें पातकाचें? ताणें देवाची आज्ञा मोडली. समजता? आनी ती आज्ञा मोडल्या उपरांत हे सगळे कॉन्सिक्वन्सीस ताका घडोवन आयले आनी आतां तो लिपोन आहा. आतां देव म्हणटा, तुज्या पावलांचो आवाज आयकोन म्हणटा आपण आयकलो पोरसांत आनी आपूण विंगलो आसा म्हूण भिवून लिपलो. ना, देवान ताका आतां कितें विचारलें, तूं विंगलो आसा म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? देव आतां पळय, देवूय जाणा न्हू कशें उलोवंक जाय तें. देव म्हणटा तूं विंगलो आहा म्हूण तुका कोणें सांगलें? आतां सुरवातेक जेन्ना रोचला तेन्ना ताणें म्हणोंकूच ना आपूण विंगलो आहा, कित्याक ताणें देवाची आज्ञा सांबाळलेली सुरवातेक. आतां देव म्हणटा, तूं विंगलो आसा म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आदवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें खाल्लें कितें? कितें म्हणटा देव? आपणें जें तुका सांगलेलें तें फळ, नाका म्हणलेलें तें फळ तुवें खाल्लें कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाता बायल दिलोली, तिणें तें रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खालें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी घाली देखून हांवें तें खालें. बायल घालता, घोव घालता बायलेचेर, बायल घालता सोरपाचेर. सोरोपूय म्हणून तुवेंच रोचलाय न्हय. पूण देवान तुका सोरपाची आज्ञा पाळ सांगलेली, हो म्हजी आज्ञा पाळ सांगलेली. समजता? So it's not that always devil comes and make problem in our life. It is we when we allow him. आमी जेन्ना ताका आमच्या जिविताचेर अधिकार दिता तेन्ना तो आमच्या जिविताचेर कब्जो घेता. समजलें? आनी तेन्ना सोटिया कितें जालें? मनशाच्या जिवितान मनशा भितर एक कसलो स्वयं बायलो? पातकी स्वयं बायलो. इतले समजणी आयली तुमकां? कितें शिकलीं आमी आयज? आतां सद्याक तुमकां कितें समजणी आयली? सुरवातेक देवान संवसार रचलो आनी देवान मनशाक रचलो. मनशा उदेशी बायलेक रचली. मनशाक आदावांक एक आज्ञा दिली, तें फळ खायनाका म्हूण. तें फळ खाल्लें आनी देवा सोरशिल्लो मनीस वचोन लिपलो. देव येता आनी विचारता, देव आमी कितें शिंगता? पातक आमी केलें पर्यंत जाल्यार देव आमचे सोरशिल्लो पयस वचना. देव आपले हात विस्तारून आमकां रावता, कम टू मी. सुरवातेक प्रश्न विचारलेलो, सोडवणदाराची आमकां गरज केन्ना? तेन्ना जेन्ना आमी पातकाक सांपडल्या आनी ह्या पातकांतल्यान आमकां जेन्ना भायर सरपाक जायना तेन्ना आमकां सोडवणदाराची गरज. समजता? एका मनशाक लायफ गार्डाची गरज ओन्ली वेन दॅट पर्सन हॅज फॉलन इन टू अ सी एंड वे ही कूड नॉट सेव हीज सेल्फ. एक मनशाक जेन्ना दर्यान बुसकळटा तेन्नाच एक तो लायफ गार्डाची गरज आसता, वयव ना? तेच भशेन आमी जेन्ना पातकाक सांपडल्या, पातकाच्या सोयंबान पडल्या, ह्या पातकाच्या सोयंबांतल्यान भायर सरपाक आमकां सोडवणदाराची गरज. हे जें मरण जाल्लें आमच्या ओतम्यान, ह्या ओतम्यान जें मरण जालां, ह्या ओतम्याक नवें जिवीत मेळपाक आमकां त्या सोडवणदाराची गरज. ह्या पातकाक लागून दुयेंस आमच्या जिवितान भितर सरला. ह्या दुयेंसांतल्यान सासणाच्या सासणाक आमची सुटका जावपाक आमकां सोडवणदाराची गरज. ह्या पातकाक लागून आमचेर जी गरीबसाण येता, ह्या गरीबसाणेंतल्यान आमकां भायर सरपाक आमकां सोडवणदाराची गरज. समजता? जें कितें आमच्या जिवितान परिस्थिती आहा, जें कितें आमच्या जिवितान कोश्ट आहा, जें कितें आमच्या जिवितान संकोश्ट आहा, ट्रायल्स आहा, ट्रिब्युलेशन आहा, पिडापीड आहा, कितें पळय जें वायट आमच्या जिवितान आहा, हातूंतल्यान सगल्या वायटांतल्यान भायर सरपाक आमकां सोडवणदाराची गरज. समजता?
ताका लागून देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या पासत वोंपून दिलो म्हणटा. आनी जो कोण ताच्या पुताचेर स्वत मानतलो ताचो नाश जावचो ना, पूण ताका कितें मेळटलें? सासणीक जिवीत. हे सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? जे आत्म्यान आमचें मरण जालेलें, ह्या आत्म्यान देवान आमकां परत्यान जिवीत दिलां, जी आमी आत्म्यान आनी केन्नाच परत्यान मरना. समजता? देवान मनशाक देव मरता? गॉड इज अ लिव्हिंग गॉड, येस ओ नो? आनी देवान जेन्ना आमकां आपल्या सारकेली रोचल्या, देव कितें सासणाच्या सासणांक जियेता पळय तसलो. समजता? तशें देवान सुरवातेक आमकां आमी आत्म्यान मरची ना तशी आमकां रोचलेली. पूण त्या झाडाचें फळ जेन्ना तुमी खाशात, यू वील शुअरली डाय. त्या रुखाचें फळ जेन्ना तुमी खातेली, तुमी मरतेली. आनी जेन्ना मनशान त्या रुखाचें फळ खाल्लें, आमी आत्म्यान मेली. समजता? जेन्ना आमी आमच्या आवय बापाच्या कुसव्यांतल्यान जल्माक येता, आमी आत्म्यान मेलेली जल्माक येता. पूण जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी धोनी म्हूण मानून घेता, सोडवणदार म्हूण मानून घेता, तेन्ना आमचो आत्म्यान परत्यान जल्म जाता. आनी त्या स्वातीचेर आमी म्हणटा आमकां सासणीक जिवीत फावो जाला. एका म्हणटा सासणीक जिवीत. जायते फाटी आमकां कितें दिसता? सासणीक जिवीत म्हटल्यार मेल्या उपरांत आमकां जिवीत मेळटलें स्वर्गार, तें सासणीक जिवीत. ना ना, सासणीक जिवीत आतांच. द डे यू रिसीव जीजस, ज्या दिसा तूं जेजूक स्विकारता, आपलो सोमी आनी सोडवणदार म्हूण जेन्ना तूं मानून घेता, सासणीक जिवीत तुजें तेन्नाच सुरू जाता. समजता? सो संवसारान कितें जाता तें तुका फरक पडना. यू आर लिव्हिंग, हाव यू आर लिव्हिंग? यू आर लिव्हिंग एज इफ लायक हेवन ऑन दी अर्थ. समजता? सो आय एम नॉट वेटिंग फॉर फिजिकली टू डाय टू एक्सपिरियन्स द हेवन. हांव कुडीन मरपाक पासून म्हजो वेळ पळयना. हांव कुडीन मरतलें आनी तेन्ना म्हाका स्वर्गायलो अणभव येतलो म्हणना. ना, जेन्ना तूं जेजूक स्विकारता आनी ह्या उतरान जेन्ना तूं वाडपाक लागता, चडपाक लागता, तूं संवसाराचेर स्वर्ग अणभवता. समजता? आउटवर्डली भायल्यान तुका दिसतलें तुज्या जिवितान कश्ट येता, त्रास येता, पूण तुज्या आत्म्यान कितें आहा? सुबामपणाचें जिवीत. तुजी भुरगीं त्रास दिता, इट विल नॉट अफेक्ट यू. तुजो घोव तुका त्रास दिता, बायल दिता, इट विल नॉट अफेक्ट यू. शेजाऱ्या म्हाका त्रास दिता, इट विल नॉट अफेक्ट यू इफ यू हॅव एक्सपिरियन्स दॅट इटर्नल लायफ इन युअर स्पिरीट. हालेलुया. समजता? ताका लागून ह्या उतरान आमी वाडपाची, चडपाची आमकां भोव गरज आहा. जरी तर म्हाका दूख आहा, पीड आहा, हिलींग जातलें इमिडिएटली. कित्याक देवान म्हणलां, जी कोण जेजूचे स्वत मानता, जेजूच्या गायनी बरें जालें म्हूण तूं स्वत मानता, तूं उचारता, तुजी पेकोवणी जाली. पूण जे स्वर्गार जे देवाचें जें राज आहा, स्वर्गीचें जें राज आहा, हें उतरांतल्यान आमच्या जिवितान आमी संवसारान अणभव करपाक जाता, जरी तर आमी ह्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार. समजलें? हालेलुया. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. देव आयला आमकां सगळें बरें दिवपाक. पूण म्हज्या जिवितान तर आयज बरें घडना. समवेर हांव खंय तरी देवाचें उतर समजोंक ना. समवेर हांव खंय तरी देवाची जी जी सिस्टम आहा, देवाची जी कितें म्हणटा सिस्टम, बासावणी जी एक वाट आहा, देवाची एक जो सिस्टम आहा, तो हांव सिस्टम समजोंक ना. वय ना? आतां हो मायक पासून चलपाक ताका सिस्टम आहा, जायते डिवायस ताका कनेक्टेड आहा, ताका लागून हो चलता. एक डिवायस खंय तरी सारको वयर खाला जालो, हो चलतलो ना? चलचो. वय ना? हे वायरी थिंगा बटन ऑन कोन्ना ही लायट चलतली ना. पूण म्हज्यान म्हणटा हो लायट सारकी ना, धाड आनी नवी लायट हाड. पुतून नवी लायट लायली, चलतली ना. प्रॉब्लम की हा? तें करूंक ना चालू. वय ना? सिस्टम सारको करूंक ना. सो इट्स नॉट द फॉल्ट इन द लायट, इट्स नॉट द फॉल्ट इन द वायर, द स्विच इज नॉट पुट ऑन. सो आमचे स्विच तर आमी ऑन करिना, उतरा प्रमाणे, देवाचे येवजणे प्रमाणे आमच्या जिवितान घडोवन येतले ना. आनी मागीर आमी देवाच्या उतराक दोश ब्लेम करया. हालेलुया. तुजी दूख गेली मगे? सारकी गेली? हां. देवाक आर्गां? देवाक दिता गोवायकी तूं? यो तर सगल्यांक सांग कितें केलां जेजून. थँक्यू जीजस. दॅट मायक इज ऑन? सिस्टर, दॅट मायक इज ऑन? तूच सांग तुका कितें जालां तें जेजून. अशी यो. हें धरूंक जातलें तुका फर्स्ट टायम? हांव धरूं? नाका, आयकूंक जाय सगलें. हांव तुजें बरें जालें आतां. म्हाजें कोमर हें जातालें, कोमर आनी हें जांगड्यान भरलेलें म्हाका. कस कसो येयल्लो तितल्यान आतां हांगा येयल्ल्याक मातशें बरें जालां. मातशें जाल्यार सारकी जाल्या? सारकें. सारकें सांग. सारकें जालां. सुरवातेक तूं येयल्ली चलोन तेन्ना कितें जाल्लें? हय, तशें जाता म्हाका घडक्यान तें. आयज पूण बरें आहा. आतां सुरवातेक तूं येयली तेन्ना दूख आसली, हय. आतां तुका बँड जावंक जातालें? हय, आतां जाता. बँड जा, दाखय पळोवनी तांकां सगल्यांक. हात सारके वयर सकयल कर.
हे जाताले पयलीं तशें करी हांव तें करी बँड जावपाक जाताले वेण बरें जायनासलें घाल परत म्हणून घाल दाखय सगल्यांक थँक्यू जीसस जेजू गारका जेजू गारका थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस शंकू दे थँक्यू जीसस थँक्यू थँक्यू जीसस आनी कितें सांगूंक सोदता ना थँक्यू जीसस थँक्यू दे जेजू आमकां सगळ्यांक बरें करपाक येयला पेकोवणी दिवपाक येयला ओके आय वील टेल अबाउट हर बस आई बस ही जेन्ना सुरवातेक येयल्या तेन्ना तिका हांगा बँडान कितें जाल्लें तुका पडलेली आं कत जाल्लें आं तिचे बॅकबोनान मातशें प्रॉब्लम आसलें आनी हीप वॉज हर्टींग आनी अशी अशी जावन ती येयल्या तिची डॉटरूय आहा शी वॉज दे विथ हर दोगांय ती आयल्या आनी ती हांगा दुखता दुखता करून आयल्या वय ना दुखता म्हूण आयल्या आनी शी केम आनी बसली सकयल बसली आनी तिका हांव गेलें हिका हांव वळखता न्हू तिच्या चेडवाक सो आय जस्ट वेंट टू टॉक टू हर आनी मागीर ही आई म्हणूंक लागली आपणाची मम्मी आनी ती सारकी जाता हांगा दुखता सारकी दूख घेवन येयल्या फक्त देवाचे जेजूची खबर सांगली जीजस इज माय लॉर्ड गॉड सेवियर जेजूच्या गायांनी तूं बरी जाली म्हूण तूं स्वत मानता वय म्हणलें तिणेन जेजू आमकां येयला पेकोवणी दिवपाक म्हूण तूं स्वत मानता वय म्हणलें तिणेन ओन्ली आय आस्क्ड टू रिपीट बाय द वुंड्स ऑफ जीसस यू आर हिल्ड जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या म्हूण तूं भावार्थान म्हूण जेजू म्हाजो सोमी दोनी सोडवणदार म्हूण तूं पाती येता वय म्हणलें तिणेन जेजू पेकोवणी दिता म्हूण तूं स्वत मानता वय म्हणलें तिणेन सो आय ओन्ली टोल्ड हर जीजस केम 2 वर्सां पयलीं जेजू आयला खुर्सार आमचे पासत मेला खुर्सार आमचे पासत ताका खिळायलो आनी त्या खुर्सार ताणें आमचें दुयेंस आदलें आतांचे फुडाराचें सगलें दुयेंस पातकां सगलें आमची जी पीड आहा ताणें त्या खुर्सार खिळायल्या म्हूण तिका हें सोत सांगलें जेजू तुज्या गायांनी बरें जालां म्हूण तिका सांगलें आय प्रेड ओवर हर उठली बँड जाली उबी जाली दूख ना I only asked her, you can testify in front of people to glorify God because Jesus is a healer. He came to heal us. That's why the scripture says, by his wounds we have been healed. Proverbs 4:20 amka munta, God's word is healing to those who find them. देवाचें उतर जावन आसा आमच्या कुडीक पेकोवणी जी कोणाक ही उतरां मेळटा तांकां ही पेकोवणी She came as a woman. She could not bend. Okay, can we go to Luke chapter 13? Luke chapter 13, can you go? Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, start from 10th verse. A woman with a disabling spirit. And he was teaching in one of the synagogue on the Sabbath. Okay, I will read it in Konkani, okay? Pongi zalle bailek Jesu bori korta. Jesu eka sonvaracha disa aikat, okay? Jesu eka sonvaracha disa eka devstanant शिकवण दितालो. ओची ताचे मुखार दिश्टी पडली 18 वर्सां देवचारान अपंगूळ केल्ली एक बायल ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी तिच्यान तोकली उखलून नीट उबी रावूंक जायनासली जेजून तिका पळोवन आनी आपणाशी तिका आपोवन हाडून म्हणलें आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली आनी ताणेन आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली हालेलुया कितें जालें एक बायल आयली म्हणटा देव टेंपलान सिनेगॉगान एक बायल आयली म्हणटा 18 वर्सां ती तिचे कोमरान भेंडान सारकें ना दूख आसली आनी ती बावगोन आसली म्हणटा आनी देव जेजू तिका कसले आतां ओत्मीक नदरेन जेन्ना जेजू पळयता जेजून कितें पारकिलें आपणाशी आपोवन हाडून एक देर इज अ वर्स ओची ताच्या मुखार दिश्टी पडली 18 वर्सां देवचारान अपांगूळ केल्ली कोणे केल्ली देवचारान तिका आपल्या चोपक्यान घेवन अपांगूळ केल्ली अपांगूळ म्हणजे कितें and behold there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years and was bowed go down little down
and bowed together and could in no wise lift up herself. And when पूण आतां हांगा कितें म्हणटा स्पिरीट ऑफ इन्फर्मिटी, देंवचारान तिका अपांगूल केल्ली म्हणटा, देंवचारान तिका बावगयलेली. सो जायते फावटी जे आमच्या कुडीन दुयेंस आसता, हें दुयेंस बेश्टें केन्ना आसना. समटायम्स इट इज देंवचाराचें काम, जो आमकां देंवचार बांदपासान बांदून दवरता. ह्या देंवचाराच्या चोपक्यांतल्यान सोडोवपाक आमकां जेजू आयलो. पूण बरी खबर कितें, 18 वर्सां ती ह्या दुयेंसान जावं ह्या पिडेन बांदून आसली आनी देंवचारान तिका बांदून दवरलेली. पूण बरी खबर कितें, 18 वर्सां ही बायल देव टेंपलांत वयताली. वो ते बायलेचो भावार्थ आसलो. जायते फावटी आमी 18 फावटी मागता आनी जायना, आनी वचोंक नाका, जायना, वय ना म्हणनात आमी. 20 फावटी गेली, कांय चेंज जायना. बट ही बायल कितलीं वर्सां सैतानाच्या चोपक्यान बांदून आसली. तिका ती अशी बावगलेली की तिका मनीस दिसती पडनासलो, मनशाचे पांये दिसताले. शी वॉज बाउंड, शी वॉज बँड फॉर 18 years. 18 वर्सां तिका देंवचारान बांदून दवरलेली. पूण जेन्ना देंवचार आमकां दुयेंसांनी बांदून दवरता, कोण येता आमकां त्या दुयेंसांतल्यान सुटका दिवपाक? तो जेजू. पूण जेन्ना आमी त्या जेजूचेर सोत मानता, आतां तिची कसलो तो भावार्थ तिजो की ती आपूण बँड पासून आसतना, मनीस आपल्याक दिसती पडनासतना, कोण कितें उतर शिकयता तें पासून दिसती पडनासतना ती बायल सदांच भावार्थान त्या देव टेंपलान, त्या सिनेगॉगान ती वयताली. कितलीं वर्सां? 18 वर्सां. आनी आतां जेन्ना जेजू तिका पळयता, तकली उखलून नीट उबी रावंक तिका जायनासलें म्हणटा. तिच्या बँडान दूख आसली आनी ही दूख बेश्टें दुयेंस न्हू, पूण सैतानाचो बांदपास. जेजून तिका पळोवन आपणाशी तिका आपोवन हाडून म्हणलें, तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी ताणें आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. आमी जेन्ना कोश्टान सांपडटा, आमी जेन्ना दुयेंसाक सांपडटा, आमी जेन्ना कसले पिडेन सांपडटा, आमी ते जेजू सरशी वचपाक जाय. आयज तिणें सुद्दां खूब व्हडलें बरें काम केलें. कितें तरी मनान भावार्थ उपजलो न्हू, आपूण वचो जाल्यार बरी जातली म्हण. अशें जालें तुज्या मनानू जावंक नासलें? तिच्या मनान जालें की आपूण वचत जाल्यार बरी जातली. देवान तिका सोडली ना. म्हजी नदर तिचेर पडली, पूण ती नदर म्हजी न्हय, ती जावन आसा जेजूची. कित्याक तो आवंडो तिच्या काळजान ती कितें घेवन येयला, तो हांव नको, पूण देव जाणा. वय ना, आमी जेन्ना जायते फावटी तान्योन भुकेन देवाच्या राज्यान भितर आमी सरता, देवाच्या घरांत आमी भितर सरता, तो तुजी तान आनी भूक तुज्या कुशीक आसलेल्याक दिसती पडची ना, पूण त्या देवाक ती दिसती पडटा. समजता? आमी जावन आसा देवाचें मंदीर आनी ह्या मंदिरान देवाचो आत्मो वस्ती करता. आनी तो आत्मो पळयता कोण येयला आशोन, कोण येयला तान्योन, कोण येता भावार्थान आमच्या उद्देशी. आमकां खबर ना, बिकॉज वी सी फ्रॉम अ फिजिकल आयज, रायट? बट द होली स्पिरीट इज देर इनसायड ऑफ यू, सीइंग फ्रॉम द स्पिरिच्युअल आयज टू द नीड ऑफ अ पर्सन. ताका लागून आमी सदांच तयार आसपाक जाय दुसऱ्यां पासून. हें समजता तुमकां हांव कितें म्हणटा तें? आयज तिजी स्टोरी म्हाका कित्याक हांव म्हणटा, कित्याक कसल्याय धर्माची ती जावं, पूण जेजूचेर भावार्थ धरून ती येयली. जेजूचेर भावार्थ धरून ती येयली. चितलें तिणें वचत जाल्यार बरी जातली म्हण, करेक्ट न्हू? आनी आपली पेकोवणी घेवन ती आयज घरा वयतली. आतां ती पेकोवणी तिका मेवली, तिजो भावार्थ वाडलो ना जेजूचेर? वय ना, वाडलो. जेजू म्हणटा आपूण तुका केन्नाच सांडचो ना आनी सोडचो ना, पूण त्या देवाचेर पातयेवपाक, त्या देवान जी आज्ञा दिल्या ती आमी मानून घेवपाक आनी ती आज्ञा आमी सांबाळपाक देवान आमकां देवाचो तो आवंडो आनी देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला, ताजेर पातयेवपाक आनी ताज्या उतरा प्रमाणे आमी चलपाक. सुरवातेक जेन्ना मनशाक आज्ञा दिली, मनशान तें वगडायलें. वय ना, तें सगळें रिस्टोर करपाक, तें सगळें जाग्यार घालपाक देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ह्या संवसारान धाडलो. आनी डायरेक्ट आमकां असो फ्री आमकां मेवला खरें, पूण देवान त्या रेस्टोरेशनाचें फारीकपण दिलां. देवान जे पळय आमचे आनी देवाच्या मदें जे संबंद तुटलेलो तो घडोवन हाडपाक जेजून आपलें सॅक्रिफीस दिला. आनी तो नियाळ आमकां दीस आनी रात आसपाक जाय.
जेजू सोवे जेजूच्या उद्देशी जे आमकां कितें मेवलां तें आमकां फ्री, पूण तें देवाक फ्री न्हय. देवान तेचें फारीकपण दिलां. दीस आनी रात आमी देवाच्या उतराची समजणी कितली घेता, दीस आनी रात देवाच्या उतराची जाणवाय आमकां कितली घेतात, आमी कितली आमी तानेता, कितली आमी भुकेता, इट डज मॅटर. समजता? आमी आयल्या खरी, आमी येता एक एम्प्टी वेसल कशें, वय ना. देवाच्या उतराक आमी येता सगलें बरें. आतां कोणाच्या जिवितान सगलें बरें चलता, तुका दिसता तो देवाच्या राज्याक येतलो उतर आयको? एवरीथींग इज गोईंग गूड नो, देन वाय आय हॅड टू गो? Whatever I want, I am having it. I can enjoy my life. I have everything. So why I need to go? Correct no? पूण जेन्ना आमच्या जिवितान कसलें तुफान येता, खंय रे ती राहा? गुगल मारपाचो, खंय आनी स्क्रिप्चर आहा ह्या प्रॉब्लमाचे सोदतात न्हू आमी, आशेता तानेता. पूण जेन्ना आमी त्या एका हांवडो घेवन देव दिता आनी देवान दिलां, वय जरी तर हांव वसत देवाच्या राज्याक, जरी तर हांव वसत तें उतर आयकोंक देव म्हाका दितलो म्हूण म्हाका खात्री आहा, ते खात्रेन ती येयली, तिची पेकोवणी घेतली तिणें. समजता? देवान तिका निराशी करूंक ना, कित्याक देवान तिचें काळीज पयलां. तिणें बावार्थान स्वत मारलें, हांव वसत जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण. द वुमन विथ द इश्यू ऑफ ब्लड, ती रक्तपात जाल्ली अस्तोरीची खबर कशी आसली, तिणें कितें म्हणलें, हांव तर वचत आनी तेज्या आंग वस्त्राक हात लायत हांव बरी जातली. आनी तिणें कितें केलें, ब्लँकेट घेवन रुमान न्हिदली. आं, तिणें ब्लँकेट घेवन न्हिदोंक ना जेजू येतलो म्हूण. आं, कितें केलें, शी स्टेप्ड आउट बाय फेथ. बावार्थान आपल्या घरांतल्यान ती भायर सरली आनी येवजिलां आनी चिंतलां त्या प्रमाणे तिणें तें एक्शन केलें. समजता? सैतानाचें उतर आयकोनूय आमकां एक्शन जाता आनी देवाचें उतर आयकोनूय आमकां एक्शन आहा. बट डिपेंड ऑन वॉट वर्ड्स यू आर हियरिंग. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी कोरणी करता आनी सैतानाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी कोरणी करता. कोरणी बोथ द वेज आहा, दोनी वतान कोरणी आहात. पूण मॅटर कितें, फरक कितें आहा, आमी कोणाचें उतर आयकोन कोरणी करता. समजता? सो आमी देवाचें उतर आयकोचें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्यो कोरण्यो जावच्यो. ताका लागून उतर शिकचें भोव गरजेचें, ताका लागून उतरान वाडचें भोव गरजेचें. वय ना. आतां ही वस्तोरी दिसती पडलेलें तिका, सोपोन आयलोलें जेजू येतलो 18 वर्सांनी आपणाक पेकोवणी दितलो म्हूण, कितें तरी आयडिया आहली तिका ना. पूण ती बावार्थान सिनेगोगान वयताली, वय ना. बावार्थान ती वयताली आनी तिच्या बावार्थाक लागून जेजून तिका पयली 18 वर्सां अशें बावगोन रावप म्हणल्यार इज इट आमी बेश्टे लायटली घेवंक जाता? 18 वर्सां ही बायल उबी रावंक शकना, मनशाक पळोवन ती चलोंक शकना. आमी तर तिच्या स्वातीचेर आसली 18 वर्सां, आमी 1 वर्सान गिवअप करपाचें, ओ मे बी एका म्हयन्यान गिवअप करपाचें आनी आमी घरांतल्यान भायर सरना. लोक आसतले, लोक पळयतले, कितें म्हणटले, यू नो, पीपल वील मॉक, पीपल वील टीज. आमी नाका वसया म्हणची नासली आमी. पूण ती बावार्थान देवाच्या घरान ती सदां काल सोनवाराच्या सोनवारा ती वयताली. समजता? कित्याक बावार्थान ती बायल वयताली आनी त्या एका सोनवाराक जेजू सांपडटा आनी जेजू तिका पळयता. 18 वर्सां देंवचारान तिका बांदून दवरल्या. कितलीं वर्सां? 18 वर्सां. सो आमच्या जिवितान दुयेंसां येता ती बेश्टी कित्याक कारणांक लागून न्हय, सैतानाचें केन्नाय आमचेर बांदपास आसता की आमकां तो दुयेंसांनी बांदून दवरता. जायत्या जिवितान आमी पळयलां, जायत्या लोकांच्या जिवितान आमी पळयलां, दुयेंसां वर्सांची वर्सां वखदां पासून गेलीं जाल्यार बरें जायना. वय ना. कित्याक सैतानाचो बांदपासूच मनशाचेर असो आसता. आनी पूण जेन्ना स्वताची वळख येता आनीक तो मनीस बांदपासान रावतलो, जेजून कितें म्हणलां, सोत तुमकां गमन येतलें आनी सोत तुमकां सुटका दितली. जेन्ना आमकां सोत गमन येता, जेजूच्या गायन आमी बरी जाल्या आनी आमकां अधिकार दिला ते कसलेंय ते दुयेंस जावं, इन्फर्मिटीचें स्पिरीट जावं, कसलेंय जावं, सैतानाचो चोपको जावं, आमकां उतरां उलोवन आमकां अधिकार दिला त्या सैतानाक त्या दुयेंसाक आमच्या कुडींतल्यान भायर घालपाक. हें जावन आसा देवाचें सोत. हें सोत जेन्ना आमकां गमन येता, हें स्वताचेर आमी उतरां उलोवन आमची पेकोवणी आमी घेता आनी आमची सुटका जाता. वय ना. नाजाल्यार आमी म्हणटा, डू समथींग फॉर मी, आय एम गोईंग थ्रू दीस, हें म्हाजें हेल्प आदार कर. उतर समजल्या उपरांत आमकां हेजो तेजो आदार आनी जाय, आमकां एकामेकाचो आदार जाय. हांव ना म्हणना उतरान वाडपाक चोडपाक, पूण जेन्ना आमकां आमचो अधिकार गमन आयलो, जेन्ना आमकां जेजून आमकां कितें दिलां, आमच्या बुकार, आमच्या एकावंटाचेर, आमच्या खात्यान ताणें कितें कितें घातलां तें तर आमकां गमन आयलें, आतां आमी भिकाऱ्याचें जिवीत जियेतलीं ना. समजता? वय ना. ओके, गो टू जेनेसीस अगेन. Genesis 3 you go.
I'll read from 9th verse, okay? No. Go to 12th. आदावान जबाब दिलो. आमी थिंगा आहलोली न्हू. आदावान जबाब दिलो. तुवें स्टार्ट फ्रॉम 12th, ओके? तुवें म्हज्या सांगाता बायल दिल्या. आतां ती कितें करता? एकामेकाचेर ब्लेम घालता. आतां देवान जेन्ना बायल रचलेली तेन्ना कोणाच्या भितरल्यान बायल केली ताणें? दादल्याच्याच. वयवो ना? आतां बायल जेन्ना ताका दिली ही तुजी सांगाती म्हूण आदावांक दिली. वयवो ना? आतां आज्ञा कोणाक दिलेली सुरवातेक आमी पळयला जेनेसीस 2:16. आज्ञा दिलेली दादल्याक. वयवो ना? आज्ञा दादल्याक दिलेली. आतां जाय जाल्यार आज्ञा दादल्यान म्हणून येता आसलेलें हें फळ आमकां देवान खाय नाका म्हणल्यार आमी खावया नाका. पूण आतां हें पातक घडलें आनी पातक घडल्या उपरांत मनशाच्या जिवितान कसलो सैम बायलो? पातकाचो. समजलें? मनशाच्या भितर कसलो सैम बायलो? पातकाचो. आनी ह्या पातकी सैमाक लागून आमच्यो सगल्यो करण्यो वायट. वयवो ना? आमी केन्ना म्हणटा एका मनशाक तो पातकी? सांग पळया. When do we call somebody he is a sinner or she is a sinner? केन्ना? कोणे कितें वायट केलें जाल्यार. सो वायट केलें जाल्यार आमी कितें जाता? वायट केलें जाल्यार आमी कितें जाता? पूण तें सारकें न्हय. This is according to the world. आमी एका मनशाक पळयतना आमी कशीं पळयता? ओ करण्यो बऱ्यो बरो मनीस, करण्यो वायट तो पातकी. जोरी तर आतां कोण पियेता तो पिता, तो पातक करता देवाच्या उतरा प्रमाणे. करेक्ट न्हू? आनी कोण आनी कसलें कितें कोण जिवीत जियेता ती पातकाचें जिवीत जियेता ती पातकी. आतां आमी तांकां हेका पातकी तेका पातकी आमी दुसऱ्यांक बोटान दाखयता. कित्याक लागून? कित्याक आमी तांच्यो करण्यो पळयता. वयवो ना? करण्यो आमकां भायल्यान दिसती पडटा. ताका लागून आमी दुसऱ्याच्या करण्या प्रमाणे तांकां पातकी म्हणटा. म्हणटा तो म्हणनात आमी. पूण उतरा प्रमाणे तें रॉंग. उतरा प्रमाणे तें रॉंग. पूण जोरी तर आमी दुसऱ्यांक बोटान दाखयता आमी तितूनच पडटा. देवान सांगलां दुसऱ्यांक बोटान दाखोवप ना म्हणून, एकामेकाक आमी जज करप ना म्हूण. वयवो ना? सांगलां सांगूंक ना. पूण आमी कितें म्हणटा? हांव पातक करिना, तो करता, तो रात दीस रात पियेता आनी बायलेक मारता. आनी हांव तेजी खबर आसून सगल्यांक सांगता तो पियेता आनी बायलेक मारता. एग्जाम्पल, ओके? तो पियेता आनी बायलेक मारता, भुरग्यांक मारता, तो वायट करता काम. हें हांव वयता आनी कितें करता? सगल्यांक सांगता. आनी सगल्यांक सांगतना कितें म्हणटा? हांव म्हज्या बायलेक मारना, हांव म्हज्या भुरग्यांक मारना, हांव सोरो पिना, हांव कांय करना, तो करता आनी तें सगल्यांक मारता. तूं जाणा तो तर न्हू एक घोडेक एका सेकंडाक तर म्हणत न्हू सायबा हांवें रॉंग केलां बोगोस म्हाका, जाल्यार तेका बोगसणे मेवतले पूण म्हाका मेवचें ना. कित्याक? म्हजें पातक हांव कोत्ता म्हूण म्हाका खबरूच ना. आनी कसलें तें पातक? म्हजें घोमंडाचें. घोमंडाचें पातक. आनी घोमंड्याक म्हणटा देव जोडपिता. आयकलां तुमी हें उतर? गॉड रेजिस्ट द प्राऊड. आतां म्हाका कितें दिसता? एक्शनांनी हांव कांय करिना, आय एम व्हेरी गूड मॅन, भुरग्यांचें बीन कॅर घेता, पूण सगल्यांक हें सांगता पळय दुसऱ्याची खबर तें व्हडल्यांतलें व्हडलें पातक देवाचे नदरेन म्हूण म्हाका खबर ना. पूण आतां इवेंच्युअली दोगूय पातक करता. तो दिसता पळय तसलें करता, वो दिसना तें करता. समजलें? पूण इवेंच्युअली आतां दोगूय जाण करता. वय देवाच्या नदरेन दोगूय पातकी. वय एकलो करण्यांनी एकलो लिपोन. समजलें? एकलो करण्यांनी दाखोवन दिता आनी एकलो त्या फारिजेवा भाशेन. कितें? हांव तायत दितां, हांव देव टेंपलाक पयशे दितां, तायत दितां, हांव उपास करतां, हांव गरिबांक दितां, हांव सगलें करतां. आनी जेजू म्हणटा वो हांव करतां हांव करतां हांव करतां म्हणटा पळय तेकाच बोगसणें मेळोंक ना. पूण तो भायर कोण आसलो पळय जो आपूण आय एम नॉट वर्दी म्हणटा पळय, म्हाका फावो ना अशें म्हणटा पळय, म्हाका तुका पळोवंक पासून फावो ना म्हणटा आनी आपली चूक वळखोन घेता, तो बोगसणें घेवन घरा गेलो म्हणटा. समजलें? म्हणचें कितें? आमी एक्शन कोत्ता म्हूण आमी पातकी न्हय, आमच्या भितर पातकाचो सैम आहा पळय तो आमचे कडल्यान पातकां करून घेता. समजलें? सो आमी दुसऱ्याक केन्नाच बोटां दाखोवची न्हय. ओ तो हें कोत्ता तो पातकी, तो तें कोत्ता तो पातकी, तो अशें म्हणटा तो पातकी. आमी दुसऱ्याक बोट दाखोवचें न्हय. पूण आमी उदाहरण जावंक जाय तांच्या जिवितान. आमची जिविताची चाल तांच्या जिवितान अशी जावंक जाय ती आमकां पळोवन आमच्यो करण्यो अश्यो आसूंक जाय उतरा प्रमाणे की त्या मनशाक आदार जावंक जाय ताजें जिवीत बदलोंक. पूण आमी तो दुसऱ्यांक अशीं बोटां दाखय दुसरो बदलतलो?
ना. पूण वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज हांव कितें सांगूंक सोदता तें की पातक आमी करता म्हूण आमी पातकी न्हय, पूण पातकाचो सैम आमच्या भितर आसा म्हूण आमी पातक करता. समजलें? सो वॉट इज द मेन रूट कॉज? द सीन नेचर. मेन कारण कितें पातक आमी करपाचें? ह्या पातकाचो सैम. समजलें? आनी ह्या पातकाच्या सैमांतल्यान सोडोवपाक आमकां सोडवणदार आयलो. समजलें? समजना? समजता मगे? समजना जाल्यार विचारा. आं. हालेलुया. आर यू अंडरस्टँडींग? सोडवणदाराची आमकां कित्याक गरज पडली? देवान सुरवातेक मनशाक रचतना आपले सारकिल्लो रचलेलो. मनशान कितें केलें? सैतानाचें उतर आयकलें आनी जें देवाच्या सारकिल्ली रचलेली तो अधिकार देवान दिलेलो सैतानाचें आयकोन कोणाक दोनीपण दिलें आपल्या जिविताचेर? देंवचाराक. समजलें? मनशान देंवचाराक आपल्या जिविताचेर दोनीपण दिलें देवाचें उतर मोडून. सो जेन्ना देवाचें उतर तर आमी मोडटा, कोण आमचेर राज चलयता? सैतान. ओके, कॅन यू गो रोमन्स 6:16? ओके. कोण एकल्याच्यो आज्ञा पाळूंक तुमी गुलामपणाची कबलात करशात तर ज्या कोणाची तुमी आज्ञा पाळटात ताची तुमी गुलाम जातात. कितें जाता? ज्या कोणाची आज्ञा तुमी पाळटा ताची तुमी गुलामां जाता. समजलें? हे तुमी नकलोत. हे कोण म्हणटा? सांग पावलू. म्हणटोच व मरणांक पावयतल्या पातकाची व देवाच्या दोयाळायेचे नितीवनपण भोगूंक तुमकां पावयता तसल्या वेडीपणाची तुमी गुलामां. तुमी एकदां पातकाची गुलामां आसल्यात, पूण तुमकां दिल्ल्या भावार्थाच्या शिकवणेक काळजान थावन तुमी खालती जाल्यान हो देवाचो व्हड उपकार. ओके, 16th वर्स, 16 वळ. ओके, तुमी जेन्ना कोणाची आज्ञा पाळटात ताची गुलामां तुमी जातात. कितें म्हणलां देवाचें उतर? तुमी कोणाची आज्ञा पाळटा ताची तुमी गुलामां जाता. जोरी तर तुमी सैतानाची आज्ञा पाळीत, तुमी कोणाचे गुलाम जाले? सैतानाचे. एवेन कोणाची आज्ञा पाळली? कोणाची गुलाम जाली? आदावान कोणाची आज्ञा पाळली? एवेची. सेम न्हू तें? आं. कोणाचे गुलाम जाले? सैतानाचे. जे देवान अधिकार दिलोलो तो तांणी वगडायलो. पातकाचो सैम भितर सरल्या उपरांत बरी करणी जातली मनशा कडेन? वायट तर भितर आसा, बरें भायर येतलें? हे बॉटलीन तर उदक घालीत सॉफ्ट ड्रिंक येतलें? कितें येतलें? कितें भितर आहा तेंच येतलें. हेच्या भितर पातकी सैम आहा, करुणे कसल्यो येतल्यो? हेच्या भितर नितीवन सैम आहा, करुणे कसल्यो येतल्यो? नितीवनपणाच्यो. वयव ना? कितें हेच्या भितर आहा तेंच भायर येतलें. करया? ओतोया? नाका. उदक आहा न्हू दिसता. सो इफ देर इज अ वॉटर, उदक येतलें. कॅरोसीन? कॅरोसीन. डिझल? वॉट एवर. कितें आहा? सॉफ्ट ड्रिंक? ज्यूस? येस ओ नो? बरें सैम आहा तो देवाचो सैम. करुणे कसल्यो? बऱ्यो. देवाच्या उतरा प्रमाणे. करेक्ट? नितीवनपणाच्यो, रायचस. पातकी सैम आहा भितर? पातकी. आमच्या भितर कितें आयलें सुरवातेक जेन्ना उतर म्हणलें तेन्ना? करुण्यो कसल्यो? राग, कुड्डेपण, खुन्नाटकाय, घमंड, द्वेस. येस ओ नो? कोणाचें कितें बरें जाता पळोवंक जायना. आमचें बरें जाता सैतानाक बरें दिसता, येता न्हू तो मागीर नाडूंक. आं. पूण बरें जाता तेन्ना देवाक बरें दिसता? आं. कित्याक तो देवाचो सैम बरेपणाचो. बरें तें सगलें देवाचें. वयव ना? सगल्यो बऱ्यो वस्तू कोणाच्यो? एवरी गूड थिंग कम्स फ्रॉम वेर? फ्रॉम अबव, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम हेवन. येस ओ नो?
सगल्यो बऱ्यो करूण्यो देवाच्यो आनी बरें तें येता. पूण तो कितें म्हणटा, तुमी कोणाची आज्ञा पाळटा ताची तुमी गुलामां जाता. हें म्हणटा देवाचें उतर. आतां आमचेर तोल्लेलें आहा, आमी कोणाची आज्ञा पाळटा आनी त्या आज्ञांक आमी मान दिता. वय ना, जरी तर आमी देवचाराच्या उतराक कान दिता, देवचाराच्या उतराक तर पाळो दिता, आज्ञांक तेजे पाळो दिता, जाल्यार कितें जातलें? आमी ताची गुलामां. गुलामाचें काम कितें? गुलामाचें काम कितें? कोण दोनी सांगता तें करपाचें. तें जावन आसा एका स्लेवाचें काम. वय ना, स्लेव म्हणटा न्हू, स्लेव कॅन डू वॉट ही वॉन्ट्स टू डू और वॉट द मास्टर टेल्स हिम टू डू. Even though he doesn't like it, he has to do it. In the same way, even though I don't want to do bad things, but if I obey the voice of the evil one, I have to do what he's telling me to do. Are you understanding? So we have to be very careful. कोणाक आमी आमचो धोनीपण दिता, कोणाच्या उतराक आमी कान दिता, कोणाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता. Now you would be saying, how will I know? वो आवाज कोणाचो, तो आवाज कोणाचो? वय ना. दिसता अशें कशें गमतलें? वो ताळो देवाचो आनी तो ताळो सैतानाचो म्हूण हाव विल आय डिफरन्शिएट? म्हणजे कशें म्हाका तेजो अंतर गमन येतलो? इफ आय एम इन द वर्ड आय कम टू नो. बट यू नो मोस्ट ऑफ द टायम वॉट हॅपन? द पीपल हू आर इन द वर्ड ओनली हॅड गॉट डिसिव्ड. Hallelujah. Thank you, Jesus. It depends on how sensitive you are to the word of God, to the voice of the Holy Spirit. Hallelujah. Are you in the word of God? Praise God. How much time I am spending with the word of God? कितलो वेळ हांव देवाच्या उतरा सोवे सारता. तुमी नोट पयल्या पयशांची ओरिजिनलूय आसता आनी डुप्लिकेटूय आसता. वय ना, आनी दोनी सेम टू सेम दिसता. कशें गमतलें तुका? फटोंक ना तुमी केन्ना डुप्लिकेट नोटींक? फटवल्यान न्हू. कित्याक फटवल्या? कित्याक आमकां समजोवपाक गमना, दोनी सेम दिसतात. यू कॅन मेक आउट. This brother could not make out. How you can make out? I don't know. Okay, but if you spend time in studying the original note, जरी तर तूं रियल नोट आसता ताजेर तूं तर स्टडी करता, टायम काडटा, ताका ऑब्जर्व करता, ताच्या सांगाता तूं वेळ सारता, पळयता, आनी आतां दोनी दिसता सेम, पूण आतां तर तुज्या फुड्यान तर डुप्लिकेट नोट आयली, तुका इमिडिएटली ओकोंक गमतलें. कित्याक? तुवें ओरिजिनलाचेर टायम स्पेंड केला. सो तुका टायम स्पेंड कित्याचेर करपाक जाय? ओरिजिनलाचेर ओ फेकाचेर? ओरिजिनलाचेर. देवाचें उतर ओरिजिनल काय फेक? ओरिजिनल. सो म्हाका टायम कोणा कडेन वेळ सारचो पडलो? देवाच्या उतरा कडेन. सो सैतान जंय भाशेन एक नाडूंक आयलो, खरेंच देवान सांगलां खंयच्याच झाडाचें खायनाका, एक म्हणटा ना खंयच्याच न्हू, एकाच. समजता? सो आमी चतूर आसपाक जाय. इमिडिएटली तिका गमपाक जाय आसलेलें हो ताळो म्हज्या देवाचो न्हय, हो ताळो कोण स्ट्रेंजराचो, परक्याचो. वो परकी मनीस कोण आयला पळय तो म्हाका उतर दिता. कित्याक हो देवाचो ताळो न्हय. कित्याक देवान कितें सांगलेलें? खंयच्याच झाडाचें सगळें खाया पूण एकाच. देवाच्या सांगण्यान आनी ह्या सांगण्यान डिफरन्स आहा. पूण तिका खात्री आसली देवाच्या उतराचेर सारकी थिरायेन. कित्याक तिणें फुडें आनीक एडिशनल केलें. कितें तें? खायी नाका, हाती लायनाका. पूण देवान हात लायनाका म्हणूंकूच नासलें. समजलें? तेन्ना एनिमींक कळलें कितें म्हूण? हिका बरी खबर ना, हिका गुणाया. आनी ती गुणाली. समजता? सो जेन्ना आमी देवाच्या उतरा कडेन जेन्ना वेळ सारतली, देवाच्या उतरा सोवे आमी जेन्ना आमी शिकतलीं, टायम सारतलीं, संबंद जोडटलीं देवा सोवे, देवा कडेन संबंद आमचो कसो गोड जाता? ताच्या उतरांतल्यान. उतरा बगर संबंद जायना. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा देव. इन द बिगिनींग वॉज द वर्ड. सुरवातेक उतर आसलें, तेंच उतर कोण आसलो? सोब्द आसलो. तो सोब्द कितें जालो? देव आसलो, देवा सोवें आसलो, आनी तोच सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो तो जेजू. वय ना? सो जेन्ना आमी म्हणटा आमी देवा सोवें वेळ सारता, कशी ओगी बसता आनी सारता, ओगे बसून देवा कडेन वेळ सारपाक जायना. हें उतर जेन्ना तूं वाचता तेन्ना की तूं देवा सोवें वेळ सारता. कित्याक? ह्या उतरांतल्यान देव तुजे कडेन उलयता. हालेलुया. इतली समजणी आयली? थँक्यू जिजस. तुमकां कितें प्रश्न आहा हे शिकोवणेचेर?
इवनिंग मागीर कंटिन्यू करुया हय थँक्यू जीसस प्रेज गॉड सो आयज आमी कितलें शिकलें सुरवातेक कितें जालें आदामांक कितें आज्ञा दिलेली एवेन कितें केलें सोयतान कसो येता येयल्या उपरांत कितें जाता कशें आमकां नाडटा कशें आमी नाडून घेवंक पावता सोयतानाच्या ताळ्याक जेन्ना आमी पाळो दिता तो आमच्या जिविताचेर दोनीपण चलयता वय ना तूं कोणाच्या ताळ्याक आयकता नो यू नॉट दॅट टू हूम यू यील्ड युअर सेल्फ सर्वंट्स टू ओबे ही सर्वंट यू आर टू हूम यू ओबे इफ यू whether of sin unto death or obedience unto righteousness whether of sin leads to death obedience leads to righteousness समजले सो कोणाचे तुम्ही आज्ञा आयकता पाळो दिता तो जाता तुमच्या जिविताचेर आपलो दोनीपण चलयता वय ना सोयतानाच्या ताळ्याक तर आमी आयकता पातकाच्या एका तर आमी कान दिता ते आमकां पातक कित्याचेर पावयता मरणाचेर जेन्ना उतर मोडलें पातक भितर सरलें आनी देवान म्हणलेलें तुमी मरतलीं तुमी आनी ती मेली जेन्ना तुमी देवाचें उतर ओबे करता जें जेजून केलें आनी जेजूच्या ओबिडियन्साक लागून आमकां नितीवणपण फावो जालें आनी आयज तें नितीवणपण देवान आमकां एक देणें कशें दिलां फुक्याचें देणें आमी कांयच करिनासतना समजता आयज आमी ह्या आमी शिकतलीं फुडें फुडें ओके हे ओबिडियन्स दवरल्या उपरांत आमकां कितें मेवता नितीवणपण जेन्ना उतर सांबाळटा तेन्ना आमकां कसलो स्वभाव आसता नितीवंतपणाचो जो देवाचो स्वभाव समजता पूण जेन्ना उतर आमी मोडटा आमकां आमच्या भितर कोणाचो सैम येता सोयतानाचो समजता पातकी सैम येता आमच्या भितर आनी पातक आमकां कित्याक पावयता मरणांक पावयता कित्याक देवान म्हणलेलें तुमी खाशा पातक भितर रिकता आनी पातकान मरण फावो जाता जें फावो जालें समजलें समजणी घेयात बरी करून हें शिकत जाल्यार life will never ever be the same you will never be like how you are right now but it will go from glory to glory to glory to glory and आमी सदांच लॅडराचेर आसपाक जाय एक स्टेप जावन दुसरें ऑपोजीट जावंक जायना वयर सान खाला सान वयर समजलें सदांच इट इज गोईंग अप नॉट कमिंग डावन अंडरस्टँडींग पूण हें केन्ना घडटलें when you allow this word to work in your life and not what your neighbors are saying your friends are saying no You have to live your life on what God is saying about you. God has spoken about you. देवान तुझ्या बद्दल कितें सांगला देवान तुझ्या बद्दल कितें उलयला देवान तुझ्या बद्दल कितें रचना घडल्या तेजेर आमचें जिवीत थरलेलें आसपाक जाय म्हजी बायल कितें म्हणटा म्हजी भुरगीं कितें म्हणटा घोव कितें म्हणटा तें आमकां लागोना मिन्स कितें इग्नोर कर म्हणना समटायम्स जेन्ना घोव कितें म्हणटा बायल सॅड जायना दीसभर मागीर म्हाका अशें म्हणलें इतलीं वर्सां म्हणोंकूच ना देवान तें घेवन बस सांगोंक ना आमकां यू फोकस ऑन मी Even your mother will leave you, your father will leave you, your spouse will leave you, but I will never leave you. When you trust in me, I will hold this marriage together forever. Hallelujah. ही देवाची भासावणी पूण आमी सगळ्यान पयलो वयलो जागो कोणाक दिवंक जाय शुअर देवाकूच पावस हालेलुया समजता जेन्ना फावंडेशन जेन्ना जेजू आसता सगल्यो बुनयादी घोट ताजेर वयर सगल्यो जे वॉल्स येता तेज्या वयर त्यो घोट पूण फावंडेशन कोण आसोंक जाय सदांच जेजू जावन आसा देवाचें उतर सो उतर जावन आसोंक जाय आमचें ती बुनयाद आमच्या कसल्याच फामिलीची घोराब्याची कसल्याच जाग्यार कसलेच जे आमच्या जिवितान आमकां जे मॅटर जाता पळय इन एवरी एरिया एनीथींग वीच मॅटर्स अस इन एवरी एरिया जीसस हॅज टू बी द फावंडेशन ऑफ दॅट एरिया हालेलुया थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस ओके लेट्स ऑल क्लोज आय सगळीं दोळे बंद करुया स्वर्गींच्या बापा तुका आर्गां तुका वाखाणणी तुका दिनवासनी जेसू हे शिकवणे पासत जायते तुवें आमकां शिकयलें जायते तुवें आमचे काळजाचे दोळे तुवें उक्ते केले म्हूण तुका दिनवासता तुका आमी आर्गां दिता तुज्या हाजीरपणा पासत जे भाशेन आमी सुरवातेक मागणें केलें जेजू की जेन्ना तुज्या नांवान आमी एकठांय जाता तूं आमच्या मदेकात आसाय म्हूण वो अणभव तुवें आमकां दिलाय हे तुज्या उतरांतल्यान जी घोटाय तुवें आमकां फावो केला म्हूण तुका आमी आर्गां आनी तुका आमी वाखाणटा पळयत आत्म्या तुका आमी दिनवासता जे भाशेन सुरवातेक जेन्ना देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो आनी जेन्ना आकार नासलो ह्या संवसाराक पूण तरी आसतना पळयत आत्मो त्या उदकाचेर आसलो म्हणटा पूण जेन्ना देव उतर उलयलो उजवाड जा म्हूण त्या वेळार तुवें तो उजवाड घडोवन हाडलो
जे भाशेन आयज आमी स्वत मानता तूं आमच्या सांगाता आसा आनी जेन्ना हे बरयलेलें उतर आमच्या तोंडांतल्यान आमी उच्चारता आमच्या जिविताचेर हे सगळे तूं वस्तू आमच्या जिवितान घडोवन हाडटाय म्हूण तुका आमी दिनवासतान तुका आमी आर्गां दिता. ह्याच्या दिसाची शिकवण फर्स्ट सेशन हें सेशन तुवें आमचे बरे भशेन सांबाळून घेतलें आनी तूं जाणाव जेजू आमी कसल्या आकांताक आहा, कसल्या परिस्थितीन आहा, कसल्या संकश्टान आहा, हे सगळ्या परिस्थिती प्रमाणे तुवें आमकां हें उतर एक खात्री कशी एक शुअरिटी कशी आमच्या काळजान आमकां एक तुवें बरवसो दिलो तुज्या उतरांतल्यान म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. तुजें उतर म्हणटा जेजू जे भाशेन आयज आमी शिकली त्या वस्तुरेची जी बँडान दूख आसून जी बावगोलेली आसली जेन्ना ती तुज्या घरान सदां काल येताली जेजू 18 वर्सां सैतानान तिका त्या दुयेंसान बांदून दवरलेली जेन्ना तिका जेजू जिवितान तिच्या उपरासलो जावं जेजू तिच्या जिवितान तिका दिसती पडून आयलो जेजूची नदर तिचेर पडली जेजून तिका तेन्नाच त्याच वेळार त्या सैतानाच्या बांदपासांतल्यान सोडयली. आयज आमी जायतीं जाणां जायतीं वर्सां कसल्या बांदपासान बांदून आहा जेजू पूण ह्या तुज्या उतरांतल्यान तूं आयज आमकां ह्याच वेळार सोडयता आनी तुवें सोडयल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी तुका आमी वाखाणी दिता. जेजू तुका आमी दिनवासता तुज्या सगळ्या बरेपणा पासत तूं आमकां केन्नाच रित्या हातींनी धाडिनाय पूण सदांच सुबामपणान तूं आमकां सगळ्या देण्यांनी तुवें बोल्लाय आनी ती देणी आमी घेवनूच ह्या सुवातींच्यान वयता म्हूण भावार्थान आमी स्वत मानता जेजू सगळे तुज्या वर्त्या देण्या पासत तुका आमी दिनवासतान तुका आमी आर्गां दिता. जेजू तुका आमी दिनवासता असो एक तुवें आमकां फावो केला ह्या रेतीरान तुजें उतर शिकोवंक आनी तूंच आमकां तुजे गोठायेन भरता एक एकल्याक आमकां जी कोणाक असो उतर दिवंक येता जे कोणें दिलां हेजे फुडें येतलीं आयज फाल्यां परवां तांकां सगल्यांक तुवें आशिर्वादान बोल्ल्या सगल्यांक तुवें तुजे जाणवायेन बोल्ल्या म्हूण तुका आमी आर्गां दिता जेजू. थँक्यू जिसस. आनी जें उतर आमी हांगा ह्या सुवातीचेर रावन जे आशिर्वाद कसो एक देणें कशें ही सुवात तुवें आमकां फावो केला हें तुजें उतर परगटूंक तुजी शिकवण आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक तांच्या जिवितान बदलावणी हाडूंक तुवें ही सुवात फावो केल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता जेजू. आनी जें कितें आमी उतर उलयता हें आमचे मोहिमेक न्हय पूण सगळें तुजे मोहिमेक आनी तुजीच मोहिमा दर एके घडयेन आनी दर एके वस्तून दर एका कार्यान तुजीच मोहिमा जेजू आनी सगळें तुजेंच देणें जे तुवें आमकां फावो केलां आनी आमी तें दुसऱ्यांक दिवंक तुवें आमकां इचून काडल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. थँक्यू जिसस. थँक्यू होली स्पिरीट. हे मागणें